आणि महिमा आराधन तुका सोम्या हर एक दिंबी सर्गी संसारी सर पडता तुझे चरणी मान आणि महिमा आराधन तुका सोम्या सगळं आम्ही सांगता म्हणूया मान आणि महिमा आराधन तुका सोम्या हर एक दिंबी सर्गी संसारी सर पडता तुझे चरणी मान आणि महिमा आराधन तुका सोम्या वेळा काळा पूर्वी देवा सवे असलो देव कोण तुझे लिपो मुनशा कुडके आयलो पाताक मातीक सांडून मुनी सावून जियेलो उड्या रूपी अंशाक तुवें सांगात तुजो मोक्षाक सदांच दिलो मान आणि महिमा आराधन तुका सोम्या सर्गी संसारी सर पडता तुझे चरणी मान आणि महिमा आराधन तुका सोम्या आमचो स्वामी जेजू ख्रिस्त आमचो देव रायांचो राय आमचो दैवीक वैज आमचो स्वामी आनी आमचो मेस्त्री ह्या सक्रामेंतान गरज हजर आसा हे वर्ते अजाप नियाळूंक ह्या उंड्या रुपार हजर आसचे आमच्या स्वाम्या जेजू ख्रिस्ताक आराधन करूंक ताका स्तुती करूंक महिमा दिवंक ताचे तां कृपा जोडूंक आनी ह्या कृपेन ताची काकूट भोगूंक ताचो मोग साकूंक ताची दैवी कृपा आपणावंक आमच्या स्वाम्या जेजू ख्रिस्ताक आमी आराधन करया आमचो मान आनी होगळाप ताका पावों दी राखण पडव्या सांगता आंच पडव्या सांगता महादूता सांगता ताका स्तुती आनी मान पावों दी पवित 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 दळपरसो सुरेस्पर देव तूं सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान ऊन सर्गी तुका जय जय सर्वेस्पराच्या नावी येता ताका जय ऊन सर्गी तुका जय जय म्हणून पवित्र 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 जावन आसचे आमच्या स्वाम्या देवाक आराधन महिमा मान निमाण्या त्याचे उडा मोगा मन्ना मेंदिलो सेवेन जीवित सरो मजा जेजू पायशी सांचे दुले मजा जेजू मजा सोनिया येसवे उंडो वाईन मास रगत कर जेजू तुझे कुडीन बदलो दाविदाच्या पुता जेजू म्हणजे काकूत मोच्या उडा सकरात म्हणून सोम्या तुवें आमचे ते शिव्यांक आदेश दिलो
मान आणि महिमा सोम्या जेजू आराधन तुका आराधन आणि महिमा आणि स्तुती आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताक या संक्रामेंतात असते हर जेजू एक दिंबी सर्गी संसारी सर पडतात तुझे चरणी मान आणि महिमा आराधन तुका सोम्या आराधन तुका सोम्या आराधन तुका सोम्या हालेलुया 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 सोम्या जेजू या संक्रामेंतात तुका आराधन जाऊ दे महिमा जाऊ दे आजच्या दिवसात या संक्रामेंतामध्ये प्रार्थना तुझी कृपा लाभो आज आपला सोम्या जेजू हे जेजू आमचे आशीर्वाद घाल जेजू आमका कृपा दे तुझ्या मोगान करो तुझी स्तुती करो तुका आराधन करो तुका महिमा देऊ तुझी स्तुती करो हरा 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 जेजू 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 येशू जेजू 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 सोम्या सोम्या आराधन हालेलुया 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 अर्गान तुका सोम्या जेजू अर्गान तुका सोम्या जेजू महिमा तुका सोम्या जेजू महिमा तुका सोम्या जेजू आराधन तुका सोम्या जेजू आराधन तुका सोम्या जेजू हर्षितां तुका सोम्या जेजू हर्षितां तुका सोम्या जय जेजू तुका सोम्या जेजू जय जय तुका सोम्या जेजू हालेलुया 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 नमान बरी कृपेन भरलेले येशू देव तुझे सांगता स्त्रियां भितर तुझं देव सदैव फळच्या कुस्तीन जेजू भगवंती मरिये देवाच्या माये आम्हा पप्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मनाच्या गळे आमेन नमान बरी कृपेन भरलेले येशू देव तुझे सांगता स्त्रियां भितर तुझं देव सदैव फळच्या कुस्तीन जेजू खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मनाच्या गळे आमेन नमान बरी कृपेन भरलेले येशू देव तुझे सांगता स्त्रियां भितर तुझं देव सदैव फळच्या कुस्तीन जेजू कर आता आणि आमच्या मनाच्या गळे आमेन महिमा आणि मान आणि करता असताना देवाक जावं महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जशा आदी तशा आता आणि सदा सर्वदा आमेन भगवंती मरिये आम्हा बसत विनंती कर भगवंती देवाचे माये आम्हा बसत विनंती कर भगवंत लोरेसा आम्हा बसत विनंती कर भगवंत पेद्रो आणि पावलो आम्हा बसत विनंती कर भगवंत जुता देवा आम्हा बसत विनंती कर भगवंत आंतोनी आम्हा बसत विनंती भगवंत कर मदर तेरेसा आम्हा बसत विनंती कर भगवंत जुआं पाऊल दुसरो आम्हा बसत विनंती कर भगवंत रीटा आम्हा बसत विनंती कर भगवंत मिंगेला आम्हा बसत विनंती कर भगवंत रफायला आम्हा बसत विनंती कर भगवंत गाब्रिएला आम्हा बसत विनंती कर सोमेश देवाच्या राखण बडव्यानो आम्हा बसत विनंती करा सोमेश देवाच्या दूतानो आम्हा बसत विनंती करा हालेलुया 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 मगच्या भाव भयणीनो बश्या ऐसो प्रेस्तर सोदी सांत तोरेसाक समर्पण दिल्लो दीस आज गांधी जयंती आमी आचरण करता महात्मा गांधीन आमच्या भारताक सुटका सोडवण दिवच्या खातीर रक्षण दिवच्या खातीर आमकां ब्रिटिशाच्या हातांतले सुटका दिवच्या खातीर वावुरलो जीव दिलो आज ताचो जल्म दिवस आचरण करतना प्रत्येक तरान आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताक आराधन करया आयच्या दिसाचे सगळे आमचे मागणे कार्य देवाक भेटोवया हांगासरच्या हर एका भक्तिकांचेर भावार्थ्यांचेर हर एका भुरग्यांचेर देवाचे आशीर्वाद जोड दिवचे खातीर जेजू लागीं आमी विनंती करया हे सांत भक्त आमचे खातीर मागोवन दी आयच्या दिसाचे स्तुती होगळाप आयच्या दिसाचे देवाचे उतार शिकवण आयच्या दिसाचे मिसाचें बलिदान आयच्या दिसाचे नोवेन देवाच्या आशिर्वादान वर्त्या ताच्या काकुळतेन आनी पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन तो पवित्र आत्म्याचो उजो आमचेर आनी समेस्तांचेर येवच्या खातीर
हे उतार प्रकट करच्या म्हजेर आनी तशेंच ब्रदरांचेर स्तुती करतल्या हामेस्ताचेर आनी लोकांचेर देव येवन दितो पवित्र आत्मो त्या पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन आज आमी भुरग्यां खातीर विशेश तरान मागता आमची भुरगीं आमची आस्त आमचे दायज आमचो पवित्र सभेचे सांदे आमचे देशाचे नागरीक त्या भुरग्यांक देव राखून व्हरूंक सांबाळून व्हरूंक बऱ्या गुणांनी आनी शेगुणांनी तांणी वाडोवंक मौल्या बरी जिणी जियोवंक नैतीक आनी लौकीक जिणेंत बऱ्या तरान तांणी समर्पक जिणी जियोवंक आवय बापायक कालती जावंक देव उपरांतीन तांणी वाडोवंक अनवराव गळावपाय अवचित मोरनांतले पिडेंत ते देवान राखून व्हरूंक तांकां पाटे इल्ले राखून बडवे राखून व्हरूंक आमी मागया आज राखून बडव्यांचे फेस्त आमी आचरण करता हे राखून बडवे आमचे पासत मागो दे आमचे पासत विनाती करूं दे आमचे संगीते आसूं दे आमकां राखून व्हरचे खातीर आमी मागया तांचे संगता देवाक स्तुती करया तांचे संगता देवाक मान आनी होगळाप दिवया आमचे पासत ते विनाती करूंक देवाची कृपा मागया गावया आर्गां स्तुतीचे आनी तशेंच स्तुतीचें गीत ह्या गिता मरिफात देवाची कृपा मागया उबी रावया पान संको 60 पेज नंबर 60 पवित्र देव तो पवित्र देव तो पवित्र देव तो पवित्र देव इस्रायेलाच्या स्तुतीशी वसाना वस्ती कसो देव तो पवित्र देव इस्रायेलाच्या स्तुतीशी वसाना वस्ती कसो देव तो पवित्र 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 देव हालेलुया होसाना हालेलुया 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 होसाना हाले हाले हालेलुया हालेलुया होसाना देवा वर्तो देव तू सत्यवान देव पदवेदार देव महिमेवर देव May your name be praised and glorified. May your name be adored and thanked and magnified. Hallelujah. Hosanna. Hallelujah. Hallelujah. Hosanna. Hallelujah. देवाची स्तुती करया वरत्या सिंहासनाचेर तो आसा ह्या सक्रामेंतांत तो आसा आमचे थंय तो हजर आसा ह्या जाका मारिफात तो हजर आसा खंयसर दोग ते एक जण मेळोन मागतात थंयसर हजर आसा देवाचे हजरपण वळखून घेवया ह्या पवित्र सिंहासनाचेर तो बसून आसा त्या देवाक मान जावं दे पवित्र 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 देव तो राखून बडव्या सांगता देवदूता सांगता मिंगेल राफेल गाब्रिएल सांगता ताका वाटण्या ताका स्तुती करया पौलाकाणी सिलासाक बंधन ते सुटैले पौलाकाणी सिलासाक बंधन ते सुटैले बंधन स्तुती करताना सडवण दिवंक तूं आयलोय बंधन स्तुती करताना सडवण दिवंक तूं आयलोय देवा आमकां सुटका दी देवा आमकां सडवण दी देवा आमकां सुटका दी देवा आमकां सडवण दी पवित्र देव तो पवित्र देव तो पवित्र देव सुडका सडवण लाभों सो पवित्र देव सुडका सडवण लाभों सो पवित्र देव तो पवित्र देव तो पवित्र देव तो पवित्र देव तो पवित्र देव इस्रायेलाच्या स्तुतीशी आसना वस्ती करचो देव तो
पवित्र देव इस्रायेलाच्या स्तुतीशी आसनार वस्ती करचो देव तो पवित्र देव Hallelujah. May your name be adored and praised. Hallelujah. Hosanna. Hallelujah. Hallelujah. Oh Lord Jesus. Hosanna. Yes, mighty power of Jesus. Hallelujah. तुझे नाम वरते जाऊ दे. तुझ्या नावात महिमा जाऊ दे देचो. Hallelujah. Hosanna. Hallelujah. Hallelujah. Hosanna. Hallelujah. आमचो देव वर्त देव, आमचो देव पवित्र देव इस्रायेलाक सुटका दिल्लो. बेद्रूक आनी सिलासाक बंदेतावन सुटका दिल्लो. सरतरच्या बंदड्यान पासपसंद आशिल्ल्यांक आमकां सुटका दिवचो. सैतानाच्या हातांतले आमकां तो सुटका दिवचो. वायट सत्तेंतले बंदड पिड्या शिड्यांतले राखून व्हरचो. अवचितराच्या मरणांत आमकां राखून व्हरचो. व्हरतो देव आमचो. त्या देवाक मान करया, त्या देवाक स्तुती करया, त्या देवाच्या नावाक होगलीक दिवया. त्या देवाच्या नावान बरें जावं कृपा मागया. तो पवित्र आत्मो देवास बापा पुता मोगलो मोग आमचे देवच्या खातीर मागया. शद्रक मेशक अबेदनगोक उच्चांतले राखले. शद्रक मेशक अबेदनगोक उच्चांतले राखले. पूजन स्तुती करताना तलवारें ते भरले. पूजन स्तुती करताना तलवारें ते भरले. देवा आमकां सुटका दी, देवा आमकां सोडवून दी. देवा आमकां सुटका दी, देवा आमकां सोडवून दी. पवित्र देव तो पवित्र देव, पवित्र देव तो पवित्र देव. सुटका सोडवून लाभोसो पवित्र देव. सुटका सोडवून लाभोसो पवित्र देव तो पवित्र देव. तो पवित्र देव, तो पवित्र देव, तो पवित्र देव इस्रायेलाच्या स्तुतीशी सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवात. करचो देव तो ऊन सर्गी तुका जय जय सोम्या. इस्रायेलाच्या स्तुतीशी वसानार वस्ती करचो देव तो पवित्र देव. Hallelujah. होसाना देवा. पवित्र पवित्र देवा खोगलाप जाऊ दे. Hallelujah. Hosanna. Hallelujah. 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 Hosanna. Hallelujah. Hallelujah. Hosanna. Hallelujah. Hallelujah. Hosanna. May your name be adored. Thank you, Lord. Hallelujah. Hosanna. Hallelujah. 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 Hosanna. Hallelujah. वडा तळा ताडीया पेटोन आमच्या सोम्याक स्तुती करया. Hallelujah. 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 पवित्र देव तू, वर्त देव तू. Hallelujah. नमान बरी कृपेन भरलेले समीदेव तुझे सांगता.
स्त्रियां भितर तूं सदैव सदैव फळचो क्रिस्ती जेजू भाग्यवंती मर्यादा चमय अमा ओप्या गातीन अधिकर ताणी आमच्या मनाची कळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले समीदेव तुझे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव सदैव फळचो क्रिस्ती जेजू भाग्यवंती मर्यादा चमय अमा ओप्या गातीन अधिकर ताणी आमच्या नमान मरिये कृपेन भरलेले समीदेव तुझे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव सदैव फळचो क्रिस्ती जेजू महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशा दिन तशा तण सदा सबत आमेन. बसया. मोगाच्या भाव भयणीनो, आज आमी विशेष तरान शिकोवण आयकता अजापा विशांत. हो एक अजापांचो जागो, 300 वर्सांचो इतिहासाचो सालोरेसाच्या मजतीन व्हरती अजापांक जातात. पुंशेत आसलें बाजिलिका जालें. आज वर्त्या तरान देश विदेशाचो लोक ह्या जाग्याक येता, देवाक मान करता, सालोरेसाची मजत मागोन बरें जातात, गूण जातात, सुटका जोडतात, अजाप जोडतात. देखून जेजून केल्लीं अजापां नियाळतना पोरण्या सल्ल्यांत आनी नव्या सल्ल्यांत उल्लेख जाल्ले अजाप आमी नियाळता. जेजून मॅजीक केल्लें न्ही. मॅजीक करचें एक ट्रिक्स, एक ते शिकप मनशाचें काम. पूण अजाप देवाचें अलौकीक काम. मनशाच्या सृश्टेंत मनशाक करूंक जायना तसलें देवाचें अलौकीक काम. मॅजीक देवाची महिमा प्रगट करिना, बगर अजापां देवाक महिमा दिता, देवाक आनंद दिता आनी देवाक महिमा ताची प्रगट करता. अजापाचे उगाम, द एक्झिस्टन्स ऑफ मिरॅकल, ह्या अजापाचे अस्मिताय सदांच डिवायन, दैविक, इज अ स्पिरिच्युअल, आध्यात्मिक आनी सुपर नॅचरल म्हणटा अलौकीक, पवित्र नुमिनस सकत ती अर्ती सकत. जर तर तोंटे सोल्ले, जल्मातावन चलोवंक जायनातले ते तोंटे सोल्ले जाल्यार ते अजाप, ते दैवीक, ते आध्यात्मिकता, ते सुपर नॅचरल. कुड्डे पळयले जाल्यार ते अजाप, मोने उलयले जाल्यार ते अजाप, आनी हात वांकडो आसलो नीट सोडलो जाल्यार ते अजाप. ही सगळीं अजापां देवाची महिमा प्रगट करूंक, देवाक स्तुती करूंक, देवाक आराधन करूंक आदार दितात. अजाप मिरॅकल म्हणलो शब्द ग्रीक भाशेन ताउमशियोन, ताउमशियोन, ताउमेशान म्हणटा. ताउमेशान शब्दांतल्यान आयला. अजाप म्हळ्यार मनशाच्या चिन्ह आनी सत्तेच्या भायर आमच्यान आटापूंक जायना, आमच्यान चिंतूंक जायना. मनशाच्या चिन्ह आनी सत्तेच्या भायर, द कॅपॅसिटी ऑर एबिलिटीच्या भायर दैवीक गडप या दैवीक कुणा म्हणटा आमी. अजापा सडावत दैवीक उपस्थितीन जावची, दैवीक उपस्थितींत ह्या सक्रामेंता मुखार जावची अजापां, ह्या सक्रामेंताच्या सत्तेन जावची अजापां. दैवीक, द डिवायन प्रेझन्स ऑफ
लॉर्ड दैविकच उपस्थितींत जावचे अजापा. अजापाक खुणा म्हणटा द सायन म्हणटा कोली सायन तूं कंद केताय म्हणून परिचयान विचारलें. अजाप जेजूच्या दैवीक मिसावाचो एक गुर्त म्हणून रुजू केलें. जेजून आपल्या 3 वर्साच्या त्या परगट जिणेर जायती अजापां केली. जायती पवित्र पुस्तकांत उल्लेख आसात. आनी तो अजापां करतलो म्हणून आमी पोरण्या सल्ल्यान जेजू क्रिस्त येवच्या 600 वर्सां आदींत प्रवाद्यांनी परगट केल्लें आसा. जेजून असर केल्ले वरवीं जायतो लोक ताचो पाटलाव करून गेलो. ताच्या आसऱ्यांक पळयल्लो लोक वसुदेवाचो पूत, वसु मेस्सिया, वसु सोडवणदार म्हणून परगट करूंक लागलो. देखून जेजू म्हणटा इतल्यांत शाश्वत इतलो भावार्थ आसा तर तुज्या जिवितांत अजाप जातली. अजापां कोणाचेय जातात. जेजूच्या आंगार पडले कोणी बरे जावनात. पूण जेजूच्या वस्तुराच्या देगेच्या गोंड्याक, जेजूच्या वस्तुराच्या देगेच्या तो गोंडो ताका एटलिस्ट आपुडल्यार पुराव बरी जातलें म्हणले पातयेनी. तुवें म्हज्या घरा भितर येवंक हांव फावो न्हय, हांव योग्य न्हय. पूण एक उतार सांग सौम्या, म्हजो साकर बरो जातलो म्हणलो तो भावार्थ. जेजून भावार्थ पळयलो. जेजू सांगना व्हडलो भावार्थ, कुवाळा तेदो भावार्थ, पणसा तेदो भावार्थ, बीग फेथ म्हूण सांगना, बागार शाश्वत इतलो भावार्थ. ल्हान सासांव कितले ल्हान बोटान धरूंक जायना, जस्ट तितलो भावार्थ आसल्यार पुरो. एक ल्हान मायन्यूट मायक्रो फेथ तो आसल्यार पुरो. जेजू थंय खरो भावार्थ आसा जाल्यार ह्या सक्रामेंतांत आसल्या जेजूचेर, ह्या सक्रामेंताचेर आमकां खरो थीर भावार्थ आसा तर जायती अजापां जावंक शकतात. सा बोनावेंचर सांगता खंयसर देव आसा थंयसर अजापां जावंक शकतात. वेर देर इज गॉड द मिराकल्स विल टेक प्लेस. वेर देर इज गॉड, खंयसर देव आसा, देव नासल्या जाग्यार अजाप जायना. खंयसर देव आसा, खंयसर देवाची सकत आसा थंयसर मात्र अजाप जातात. जो कोण एकलो अजाप करूंक शकता ती सकत देवातावनूच येता. कोणी एकलो मनीस, कोणी एकलो याजक अजाप करूंक शकता त्या देवाच्या सक्तेन करता, देवातावन येता. अजापा विशयांत पवित्र पुस्तक अशें सांगता, लुकाचो वांजेल अध्याय 1 वळ 30 आनी 7, चॅप्टर 1 वर्स 37. देवाक असाध्य जाल्लें कितेंच ना. देवाक असाध्य जाल्लें कितेंच ना. जर तर मोरगे माय ते पवित्र आत्म्या वरवीं ती गर्भेस्त जाली तर हें वर्ते अजाप. इज अ डिवायन, इट इज अ सुपर नॅचरल. मनशाक चिंतूंक जायना तसलें, मनशाच्या चिंतपाक आनी सक्तेक आटापूंक जायना तसलें अजाप. मासत उतारत शब्द जाले, मास जाले ते अजाप. देखून गॉड इज द सोर्स ऑफ मिराकल म्हणटा आमी. देव हाजरपणा वरवीं अजापां जावंक शकता. कित्याक देव पदवेदार, देव पवित्र, देव सक्तेवंत, देव माहोनात म्हणून आतां आमी गितांत गायलें, स्तुती केली. जेजून आसर्यां करूंक उद्देश कितें? वॉट इज द पर्पस ऑफ द मिराकल? पयलें जेजून मनशा थंय कनवळाई दाखयली, दयाळाई दाखयली आनी मनशाची गरज भागोवंक ताणें अजाप केलें. अजाप म्हळ्यार ताका पाटलाव करूंक न्ही, ताका ताच्या फाटल्यान येजें म्हणलें कधी न्ही. मनशाची दया, मनशाचेर दया दाखयली ताणें. आनी मनशाची कितें नीड, वॉट इज द फेल्ट नीड, एका मनशाची गरज कितें भागोवंक ताणें अजाप केलें. वांजेलांत, मार्काच्या वांजेलांत आमी वाचता अध्याय 1 वळ 14 तातूंत आमकां आयकोंक मेळटा. जेजून
कोडकराक भेटताना त्या कोणवाळ्यान तो भरलो. विधवीच्या पुताक जीव करतना ते विधवीचे दूख पळोवन ती विधव तिका आसलो एकच पूत मोरान पावलो. तिची बोब, तिची कन्मू, तिचे ते आसलें तें रुदान, तिचे ते आसलें तें दूख जेजूक सोसूंक जावना. जेजूचे काळीज मोवाळ्ळें, जेजूचे काळीज मोवाळ्ळें म्हणटा देवाचे उतार आमकां. जेजू कनवाळ्यान भरलो त्या विधवीतय, त्या चेरक्यातय न्ही, त्या युवाजणातय न्ही, त्या युथातय न्ही, बगर तिचे दूख पळोवन जेजू कनवाळ्यान भरलो आनी सुरसुरे भरले ताका. जेजूक सुरसुरे भरले. देवा एकच पूत आसलो, देवा मरण पावलो न्ही, सुरसुरे भरले. ताणें हात उबारलो त्या कोडकारातय, हात उबारलो त्या युवाजणातय, रावा रावा म्हणालो जेजू, आनी बरें केलें. जेजून त्या तरणाट्याक जीव केलें, कोडकाराक बरें केलें, हात उबारलो. तर अजाप केल्लें जेजून कनवाळाय दाखोवंक मनशातय आनी गरज समजोवन त्या विधवीक पुताची गरज आसली. त्या कुड्ड्याक पळोवची दिसता जाली. दाविदाच्या पुता म्हजी काकूत कर म्हणटाना ताचें तें बिरमोत पावलो जेजू. आपणा ताका तें जाल्ल्यान देवाचो मोग मनशाची दूख काण उडोवंक कारण जालें. दुसरें जावन जेजून देवाचो पूत म्हूण स्वस्थ करूंक अजापाक केल्लें. मॅजिकदार न्ही तो. जेजून 2000 लोकांक 5000 लोकांक 2000 वर्सां आदीं 2 उंड्या मासल्यान वाडटाना, 2 मासली 5 उंड्यांनी वाडटाना दुसरे दिसी लोक सोदून आयलो. कालच्या दिसा हांवें तुमकां दादोशी वाडले म्हणून परत आज आयल्यात गे. आजी दिता म्हूण चिंतले गे तुमी. मनीस उंड्या वरवीं मात्र जियेना, देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरता त्या उतरा प्रमाणे जियेता. जेजून मॅजीक करूं ना. जेजूनी अजापां केल्लें मारिफात देवाचो पूत म्हूण दाखयलें. तो मेसिया देवा तावना आयिल्लो म्हूण ताणें दाखयलें. आनी ताच्या अद्भुता कार्यां, ताच्या सेवेचो एक ल्हान भाग म्हणून आमकां तेलसिता. धर्मदुताच्या कृत्या पुस्तकान अध्याय 2 वळ 22 म्हणटा, नाजरेंतलो जेजू देवान पसंद करन, नाजरेंतचो जेजू देवान पसंद करन धाडलोलो, तुमचे मोदें धाडलोलो तो मनीस. ही इज ह्युमन. हाका रुजवात दावन देवान ताचे मारिफात तुमचे मुखार केल्लीं ती आसर ह्या विचित्र कार्यां आनी गुणां तुमीच जाणात म्हणटा देवाचे उतार. धर्मदूताच्या कृत्य पुस्तकान अध्याय 2 वळ 22. देवान तुमचे मोदें धाडलोलो, देवान पसंद केल्लो ह्या मारिफात रुजवात दिवचे खातीर तुमचे मुखार केल्लीं ती आसर ह्या विचित्र कार्यां गुणां तुमी जाणात. अजापा जेजूचो देवाचो पूत म्हणून प्रूफ दितात आमकां. तिसरें जावन जेजू नवो भुमी, नवो सर्ग ह्या भुमीचेर स्थापन करूंक आयिल्लो. आदावण्यानी येवेन केल्ल्या पातका वरवीं सगळो संवसार धांपून गेलो, सर्ग धांपून गेलो, संवसारार काळोख आयलो, संवसारार मरण आयलें. पूण जेजू ह्या संवसाराक आयिल्लो एकच कारण, सर्ग स्थापन करूंक. इन ऑर्डर टू build the kingdom of God, in order to build the heaven on earth. जेजू ह्या संवसाराक आयिल्लो म्हूण दाखयता. सांत थॉमस आक्विनस जायते देवशास्त्रज्ञांनी अजापा रचनाच्या भायर जावचो संकेत म्हणटात. जे कितें अजाप जाता ते सर्व देवाच्या मुखेलपणान जावंक शकता. मनीस एक संदनात्मक कारण, एक इन्स्ट्रुमेंट. आयल्या वार तुमी जाणात, काल पोर मस्त एका ब्रदरा विशयांत आयले. तर ताणें अजापां केली जाल्यार देवातावन केल्लीं जावंक पुरो. पूण मनीस जस्ट इन्स्ट्रुमेंट, एक संदनात्मक, इज अ इन्स्ट्रुमेंट ऑफ गॉड. ताचे मुखार देव अजापां करूं शकता. देव अजुनूय अजापां करून आसा. देवाचे सदाप करतलो. देवाची सकतन हजरपणा कितें जाता म्हण आमी जाणा. सिनेगोगांत आंकुडलेल्या हाताच्या
मनशाक जेजून बरो केलो, शातापतीच्या साकराक बरो केलो, सारदाराच्या पुताक बरो केलो, कानानगर स्त्रियेक बरें केलें, कापार नांवांत आर मारिल्ल्या दादल्याक ताणें बरें केलें, कुड्ड्याक ताणें दिश्ट दिले, 38 वर्सां जावन पिडे नाशिल्ल्या बेसायदाच्या तोळ्या लागीं त्या मनशाक सोलाशें केलें, रक्तस्रावाच्या स्त्रियेक बरें केलें, जायरसाच्या दुवेक जीव केले, लाजरसाक मेल्ल्यांतलो उठयलो. जायत्यो जाप आसात. मनशान चिंतूंक जायना हें पुरा. हें पुरा जेजून केल्लें स्त्रियेक बरें केल्लें जावंक पुरो आनी ताच्या की वर्तें चूप राव. वारे वादळाक येदो व्हडली सृश्टेचेर पळया. मनशाचेच गजापा गेली वय. वारे वादळ आयले, दोन बुडोवंक गेली, सीस भियोन गेले, आमी बुडतांव सोम्या, आमी बुडतांव. इतलोच तुगे तुमचो बावार्थ. हांव आसतना काल्याक तुमी भियेतात, तुमी पावडटात कित्याक भिजूड जाल्यात. ताणें त्या वाऱ्या वादळाक फरमायलें चूप राव. थाली ताकूम उक्ते जा. एफेता उक्ते जा. थाली ताकूम उठ आनी चल. फरमायलें एकच उतरान जेजूच्या अजापान जाली. आनी जेजू सरकार सोडिल्ल्या उपरांत पवित्र आत्म्याचें देणें जोडिल्ल्या उपरांत धर्मदूतांनी जेजूची सुवार्थ आख्ख्या जेरुसलेमान, सामारियान, जुदेयान, पृथ्वेच्या पंतान पंत पर्यंत गाजयली. जेजूच्या नांवान, इन द नेम ऑफ गॉड, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस ऑफ नाझरेथ अजापा केली. धर्मदूताच्या कृत्या पुस्तकांत आमी वाचता अध्याय 1:14. पवित्र आत्म्यान जेजूच्या नामान असर्यांक करून कुरपा आनी बळ दिलें. आज तोच पवित्र आत्मो पवित्र सभेन आजुनी हजारासोन असर्या आनी अजापा करूंक आपल्या कुरपेचो आदार दिवन आसा. पवित्र पुस्तकांत बायबलांत 100 आनी 150 वयर अजापा जाल्लीं आमकां आयकोंक मेळटात. देवान आसर्यांक केल्लीं परण्या सल्ल्यान, दोव्या सल्ल्यान आजुनूय तो कर नासा. तुमी जाणात वेलकन्नूर आतां परवा 4 तारखेर आमची 2 बसां वतात, 6 तारखेर आनी 2 बसां वतात. हजारांनी लोक वता. असलेत सक्रामेंतांत, असलेत मॉन्स्टन्स आसल्या त्या सक्रामेंतांत जेजूचे मुकामळ 2013 जाल्ले ते अजाप आराधनाच्या वेळार त्या हस्तून त्या उंड्या रुपार जेजूचे मुकामळ जाल्ले 2013. भारताचे पयले एवकारिस्तीक अजाप. खंयचे एक उंडो आमकां चड तेंप दवरूंक जायना. आमी भितर चड तेंप दवरूंक जायना. केवल 1 म्हयनो दवरयेत, मागीर पुरंगेता या कालेमणी जाता. पूण 2013 हांव 2025 येता एका त्या उंड्यान जेजूचे मुकामळ आजुनूय फ्रेश आसा तो उंडो. अजाप ते रोमा धाडले. रोम पवित्र सभा इजीर सुलाबेन ते स्विकार करना. कितलींशीं अजापां एवकारिस्ताची जाल्यात आनी हें एक अजाप इंडियाचे पयले एवकारिस्ताचे जावंक प्रमुस्त अजापां जाल्यात. वेलांकडेन मरी दिश्टीक पडल्या, केरळांत अजाप जाल्यात, तेणे अजापां जाल्यात. पूण पवित्र सभा स्विकार करची जाल्यार पवित्र सभेक प्रूफ जायचे, ऑथेंटीक जायचे, सायंटिफिकली ते प्रूफ करचे. देखून ते अजाप धाडले रोमाक आनी सायंटिफिकली वैज्ञानीक तरान विज्ञानींनी सोदून काडले द रियल प्रेझन्स ऑफ जीसस क्रायस्ट इन द युकरिस्ट. जेजूचेंच मुकामळ म्हणून ते प्रूफ केलें आनी पोरूंच्या दिसा 2024 ते वय म्हूण परगट केलें. आनी आज हरिहरीनी लोक वेता पळोवंक. ते ल्हान इगर्ज, व्हडली इगर्ज न्ही, एक ल्हान हाडलेंत इगर्ज आसा. भद्रपण आराधन करतना थंयसर जाल्लें.
असे 100 वयर 200 लगे अजाप आसात. केवळ 100 अजाप मात्र पवित्र सभेन रोमान स्वीकार केला. आणि ती अजापा कार्लो आकुती जाणान तुम्ही पोर ताका सांत म्हूण पासरलो तरणाटो भुरगो 15 वर्सांचो सदांय मिसाक येतलो. एवकरिस्त जावन आसा सर्गा वेची वाट. एवकरिस्त इज द गेट ऑफ हेवन म्हणालो तो. तुमची सभाय भायली पळय नाकात, भितरले सभाय तुम्ही आसोंक पळया म्हणटलो तो. एक 15 वर्साचो भुरगो आवयक सदांय मिसाक आपण व्हरतलो आनी असल्या जाग्यार तो बसोन एवकरिस्त ते ताका इतले पातयेणी आसले की त्या एवकरिस्ता विशयान ताणें वेबसायटाचेर आनी इंटरनेटाचेर पायस केले ते अजापा. आनी आज तो वर्तो सांत जायतो लोक मानता. ताची इमाज काडून पुरशांव करतात. जायते कडेन अजापा जाल्यात. कितले जाणां अजापा केली, अजापा जाल्ली ती बरें जाल्ले गूण जाल्ले ती पवित्र सभेन स्वीकार केले. अजापा करिनासले शिवाय पवित्र सभा स्वीकार करना. त्या कार्लो आकुतिसाच्या नांवान, कार्लो आकुतिसान जेजूच्या नांवान, कार्लो आकुतिसान मागोवन दिले. ताच्या मजतीन अजापा जाली, प्रूफ केले, वय म्हूण केले आनी ताका सांत म्हूण पासारले. आमकां थोडे फावटी दुबाव मागता त्या एवकरिस्तान जेजू आसा की म्हणून. जायते फावटी आमच्या मनान दुबाव येता मोगाच्या भाव भयणीनो. पण जेजूचेर म्हणटा इतल्यान सासवातीतलो भावार्थ पुरो, सासवातीतलो भावार्थ पावता. आमी जाणा पोरण्या सल्ल्यान कितलीशी अजापा आसात. उत्पत्ती ग्रंथांत आमी वाचता सगळो संवसार अंधकारान भरून गेलो. पृथ्वी निराकार आसली. देवान अजाप केलें पळया. उजवाड जावं म्हणे उजवाड जालो, अंतराळ जावं म्हणे अंतराळ जालें, आकाश जालें. त्या अंतराळाचेर सूर्य चंद्र तारा जालीं. भुमीचेर सर जिन्साची मनजाती सुकणीं झाडां सावजां सगळें जालें. देवान जा म्हणे जालें. अजाप पळया. 100 दीस पर्यंत देवान ही सृश्टी भूमी सर्ग भूमी आकाश पृथ्वी आनी त्या आकाशाचेर त्या भूमंडलाचेर त्या पृथ्वीचेर त्या भुमीचेर सगळें देवान रचलें. मनशाक रचलें, ताका समज सारको सली रचली आनी अशें सगळें जालें. आपल्या सारकेचो आपल्या स्वरुपाचो इमेज ताच्यात सारकेचो आनी स्वरुपाचो देवान मनशाक रचलो. पृथ्वी बरा वाडा सडा संवसार बरा म्हणे ताणें अधिकार मनशाक दिलो. हें अजाप आमी पोरण्या सोल्ल्यान नियाळता. उत्पत्ती ग्रंथांत आमी वाचता. उत्पत्ती ग्रंथांत कितें आसा जेनेसिसान मनशाक कित्याक रचलो म्हण आपल्या काळजांत तो सुरसुरलो. कित्याक म्हळ्यार मनीस पातकांत पडलो. आदाम आनी एवेक रचले, त्या मनशान पाताक केले. देवान चिंतलें कोण काल्याक हांवें रसी जाल्लें म्हणून. जाल्यार ताणें सगळ्या लोक पातकांत पडटना ताणें नोयेक विसलें. तो एकलो प्रामाणीक मनीस, देवभिरांतीचो मनीस, देवभक्तीचो मनीस, भावार्थ आसलो मनीस. त्या मनशाक ताणें विंचून काडलो आनी ताका संवसाराच्या वयल्या सगळ्या मनशा कडेचो अंत करूंक ताणें निर्धार केलो. बुडतुका लायलो आनी नोये मारिफात तुमी जाणात एक तारू केलें आनी तारुवांत सगळे मनशाक जिवीक कितें गरज आसा तें रचलें आनी त्याचे मारिफात परत ताणें संवसार उबारलो. देवान फर्मान केलें 7 दीस सोमताच पृथ्वेचेर पावस पडलो. सकट झरी फुटोन आयल्यो. मळबाची दारां उक्ती जालीं. 40 दीस 40 रात शिरांदारीचो पावस वतलो. पृथ्वेचेर जिविताचो स्वास आसले. सर्व रचना मरण पावली. नोयान ताचे कुटां वाचून उरले. अजाप तरान तारवां भितर आसलो. सर जिन्साच्यो प्राणी मनजती वाचून उरल्यो. हें अजाप पोरण्या सोल्ल्यान. ही काणी न्ही. दिस इज नॉट एज लेजेंड. इट्स ए काणी न्ही. हें जाल्ली गजल गणित हिस्ट्री. ही काणी न्ही. हें अजाप पळया देवान. उत्पत्ती ग्रंथांत परत वाचता. सगळ्या संवसारार एकच भास उलयतले आनी एका तराची उतरां वापरतले. उदें दितावन ते पॉयंट करून आसतना शिनार देशान तांकां एक मैदान सुवात हाडली.
आनी थंय तांणी वस्ती केली उंच बुरूज बांदूंक स्वर्गाक पावतात जाल्यार उंच उबारायचे बुरूज बांदूंक तांणी योजन केलें आनी एक व्हड नांव जोडूंक सगळ्या ग्रेस्त मनशांनी नांव जोडूंक देवाची गरज ना म्हणून चिंतून तांणी किर्त जोडूंक नांवा खातीर किर्ता खातीर बुरूज बांदलें सर्गाक तेंच्या आपणासर एक बुरूज बांदूंक तांणी मोन केलें पूण देव तांचें स्वातंत्र्य पळोवन एकल्याची भास आनेकल्याक समजनाशें तांचे हांकार पळोवन तांचें वडपण पळोवन तांचे ग्रेस्तकाय पळोवन देवान तांचेर धाडलें पळयात एकल्याची भास आनेकल्याक समजनाशें घुसपट करून घाली अशें भास उलयतना तांकां कांय समजलें ना घुसपट जालें शाराचें काम करूंक तांकां जालें ना देखून सर्वेस्परान त्या शाराक बाबेल म्हूण नांव दिलें कित्याक सगळ्या संवसाराची भास घुसपडली तांकां पृथ्वीचेर शिंपडायिल्लें अजाप असले जायते अजाप आमकां आयकोंक मेळटात अब्रामाच्या जिवितांत पळया अब्राम एक जिवितांत आमी उबे रावया एक गीत मनिफात देवाक अर्गां दिवया देवान आज अजापां करता ह्या तळारी आज आमी भुरग्यां खातीर मागता ब्रेस्ताराच्या हर एका नव्यान वेळार सोम्याच्या हजरपणान ताच्या उपस्थितीर कितलीशीं अजापां करता आमी हांगासर कितलीं अजापां जातात आमी आत्रे घेवन आयल्या पवर्त घेवन आयल्या मागणी घेवन आयल्या आत्रे घेवन आयल्या कस्त दूख घेवन आयल्या आमी ह्या हांगासर ह्या तारवांत जावं आमी हांगासर ह्या दोंगरार जावं सोमीदेव अजाप करता आमचे ते बावडत आसली सगळीं बरी जातात त्याच बावडतान सोम्याक आमी आर्गां देवया स्तुती करया आमच्या सर्वेस्पराक वाखणया सर्वेस्पराक मान हगळाप दितना तो प्रसन्न जावन ताच्या कृपेन आनी सान लॉरेन्साच्या मजतीन सांता भक्ताच्या मजतीन आमचेर आनी आमच्या पृथ्वेचेर आमच्या गांवाचेर आमच्या राष्ट्राचेर आमच्या कुटुंबाचेर आमच्या कामा वावराचेर आमच्या पिडे दुखीचेर आमच्या कश्टांचेर देव आशिर्वाद घालूं दी परिवर्तन करूं दी बरें करूं दी गूण करूं दी सांत लॉरेन्स ह्या घडये प्रसन्न जावन आमचे खातीर तो देवा बापा लागीं मागूं दी जेजूच्या वर्त्या पदवेर आनी कृपेन आनी सक्तेन आमकां गूण करची बरें करची कृपा दिवची सडवण दिवची रक्षण दिवची कृपा दिवं दी म्हणून अजाप आमच्या जिवितांत जावं दी म्हणून अजाप ह्या दोंगरार जावं दी म्हणून अजाप ह्या इगर्जेन जावं दी म्हणून अजाप आमच्या जिवितांत जावं दी म्हणून आमच्या भावडता प्रमाणे देवाची स्तुती करया वाखणया पान संको 58 सर्वेस्पराची स्तुती करूया महिमेवंताची कृत्यानी याळ्या सर्वेस्पराची स्तुती करूया महिमेवंताची कृत्यानी याळ्या सियोनाच्या निवास्यानो बोब मारा सांगता सियोनाच्या निवास्यानो बोब मारा कित्याक देव आमचे मोदें जीवन आसा कित्याक देव आमचे मोद जीवन आसा हालेलुया हालेलुया सर्वेस्परा स्तुती करा हालेलुया 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 देवाची स्तुती करया देवाची स्तुती करतना पौलाक आनी सिलासाक सुटका जाली बंदन असल्यांक सुटका जाली देवाची स्तुती करतना मोयजेन देवाची स्तुती करतना आरोनान आनी जोसवान ताचे हात धरले इस्रायलाक सुटका दिली आम्हाला कितकार सोलवून गेले देवाची स्तुती करतना पावलान स्तुती करतना बंदिशाळ सुटको जाली आज त्यात पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन देवाची स्तुती करतना आमच्या जिवितांत अजाप जावं दे आमच्या कुटुंबांत अजाप जावं दे आमच्या भुरग्यांत युवा जण ते अजाप जावं दे
देवाची स्तुती करताना आमची पिडा शिडा घोड जाऊ दे, आमची कंत बेजाराय उणी जाऊ दे, आमचे त्यासले निराशपण सोडलो असो दे, आमचे त्यासले दुष्ट चिन्ह वाईट चिन्ह खोटी चिन्ह पयसो असो दे, सैतानाचे बळ आमचे जाऊन तुटलो असो दे. देवाच्या कृपेन बरो देवाची स्तुती करताना आमचे ते पवित्र आत्मा देवान येऊ दे. देवाचे बडव्या सांगता फाटलेले बडवे आमचे सांगता स्तुती करो पवित्र 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 दळपारसो सर्वेस्पर देव म्हणून वाखाणूक कृपा आमकां ते वागोवन दिवन दिता. कष्टातेल्याचे कष्ट हळू करता, रडतेल्याचे दुःख पुसून पुसून दिता. कष्टातेल्याचे कष्ट हळू करता, रडतेल्याचे दुःख पुसून पुसून दिता. पारादीक वजन आमचे तो वावयता, पारादीक वजन आमचे तो वावयता. सर्गीचो संतोष आमकां दिता, सर्गीचो संतोष आमकां दिता. हालेलुया हालेलुया, सर्वेस पर स्तुती करा. हालेलुया हालेलुया हालेलुया, सर्वेस पर स्तुती करा. हालेलुया हालेलुया हालेलुया, सर्वेस पर स्तुती करा. हालेलुया बापा पुता पवित्र आत्म्याक सांजोरे समरिफात मोरिये मरिफात वाकणिया स्तुती करिया. हालेलुया देवा बापा महिमा जाऊ दे, ताच्या पुताक महिमा जाऊ दे, पवित्र आत्म्याक त्रयेक देवाक महिमा जाऊ दे, सर्ग संसाराच्या रायाक महिमा जाऊ दे. देवा बापाक स्तुती करताना पवित्र आत्मा आमचेर येवन येऊ दे. या दोंगराचेर या सर परचेचेर आमच्या भुरग्यां बाळांचेर, आमच्या कुटुंबाच्या सान्यांचेर, आमच्या कामा वावराचेर, आमच्या शिकपाचेर देव येऊ दे. तो पवित्र आत्मो आमकां सुटका बाच्या सुटका देऊ दे. आमच्या कुटुंबात समाधान शांती संतोष देऊ दे. आमची भुरगीं बऱ्या तरान शिकोवंक तांकां कृपा मेळो दे. आमच्या भुरग्यांनी बावडटान क्रिस्ती माऊल्यान वाडोवंक तो पवित्र आत्मो येऊ दी सकत देऊ दे म्हणून मागया. सुकणातल्या सरींतले नितळ उदक पियोंक आमकां तो लाभयता. सुकणातल्या सरींतले नितळ उदक पियोंक आमकां तो लाभयता. भुकेल्या लोकांची भूक थांबयता, भुकेल्या लोकांची भूक थांबयता. सर्गींच्या जेवणान गादोस करता, सर्गींच्या जेवणान पागोस करता. हालेलुया हालेलुया, सर्वेस पर स्तुती करा. हालेलुया हालेलुया हालेलुया, सर्वेस पर स्तुती करा. हालेलुया हालेलुया हालेलुया, जेजू सर्वेस पर जेजू तुका जाऊ दी महिमा. हे जेजू जेजू आमची निर्मत पाव जेजू, आमचे काकूल दाखव जेजू. या परमेश्वराचे आशीर्वाद घाल जेजू. सगळ्या भाव बहिणीच्या भुरग्यांचे आशीर्वाद घाल जेजू. तुझी पवित्र आत्म्याची कृपा देवन येऊ दे, देवन येऊ दे, देवन येऊ दे. हालेलुया हालेलुया हालेलुया, हाला 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 बला 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 बला. हे पवित्र आत्म्या, हे देवाच्या आत्म्या आमचे देवन ये. हर एकल्या पवित्र आत्म्यान भर. सगळो लोक पवित्र आत्म्यान भरलो जाल्यार, सगळी आमची कुटुंबा पवित्र आत्म्यान भरली जाल्यार, सगळी आमची भुरगीं युवा गणा पवित्र आत्म्यान भरली जाल्यार, सगळो लोक पवित्र आत्म्यान भरलो जाल्यार. हाला 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 बला 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 बला. हे पवित्र आत्म्या देवानी आमचेर हे सांदोरेस बापा माग आमचे पासून सगळ्याचेर माग, सगळ्या परचेचेर मागोवन धाड, तुझ्या कृपेन मागोवन धाड. हालेलुया. नमान बरी एक कृपेन भरलेले समीदेव तुझे संगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव फळचो क्रिश्चियन जेजू. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा बापयां खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मनशागळी आमेन. नमान बरी एक कृपेन भरलेले समीदेव तुझे संगता स्त्रियां भितर तू सदैव सदैव फळचो क्रिश्चियन जेजू. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा बापयां खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मनशागळी आमेन.
भगवंती मोरये भगवंती देवाचे मये भगवंत लोरेसा भगवंत लोरेसा भगवंत पेद्रो आणि पाऊलो भगवंत देवाच्या बडव्यानो भगवंत राखण बडव्यानो हालेलुया हालेलुया. बश्या अब्राहमाचे जिवीत एक अजापाचे जिवीत जावन आसलें. देवान ताका आपोवणी दिताना देवाच्या उतराक ताणें कान दिले. देवान ताका म्हळें तुज्या देशांतलो बायसन वस, तुज्या गोत्रा मदो तुज्या बापायच्या घरांतलो बायसड, हांव तुका दाखयतलो त्या देशाक तूं वस. तुजे तावन एक व्हड परजा उपजयतलो, तुजेर हांव आशिर्वाद घालतलो, तुजें नांव हांव व्हरतें करतलो, तूं जातलो एक आशिर्वाद, तूं जातलो एक आशिर्वाद. तुजेर आशिर्वाद घालतल्यांचेर हांव आशिर्वाद घालतलो, तुजेर शिराप घालतल्यांचेर हांव शिराप घालतलो. संवसाराची स राष्ट्रां तुजेशी आशिर्वाद मागतलीं. अशें देवाच्या उतराक खातीर मान घाल. देवाच्या उतराक मान दिवन आपले जाती गोत्र राष्ट्र आपले देश आपले गांव आपले घरदार आपल्या सगळ्याक सांडून तो देवान बसयल्ल्या गांवाक देवान सांगिल्ल्या गांवाक तो गेलो. देवाचेर विश्वास दवरल्यार अजापां जातात. पयलें जावन देवान ताचे कडेन सल्लो केलो, तुजी संत धुळीच्या कणा बरी जातली, आकाशाच्या नखेत्रां बरी परजळटली. आनी तो भावार्थसो बापूय जावंक पावलो. एका चरक्या भुरग्याक ताणें प्रसूत सारा मुखांतर प्रसूत जायचे बरी केलें आनी ह्या मरिफात अजाप जालें. आमी जाणां अजाप जुजे ते जाकोबाचो पूत जुजे, जाकोबाचो मोगाचो पूत. पूण ह्या जुजेक कितें केलें, दुसऱ्या भावांक ह्या जुजेचेर आपलो बापूय त्या पुताचो मात्र मोग करता म्हणून ताका तांणी एक दीस व्हरून शिवांक दिवंक आसलो, जिवेशी मारूंक दिवंक आसलें, मनशाची त्या तोंडाक दिवंक आसलें. पूण आनेकल्या भावान सोडून आसतना ताका पट्टू मायत घालें. मागीर ताका इजिप्ताच्या रायाच्या एका सोजेराक विकलो आनी थंयसर तो वाडीत गेलो. ताका सपनां कोणाकी सपनां पडल्यार ती खरी सांगची इंटरप्रेट करचें ताका एक सकत आसली. तशें पारेवारायाच्या स्वप्नाक ताणें इंटरप्रेट करून वही भशेन केलें. देखून जुजेक त्या गांवचो त्या पारावारायान ताका व्हडलो एक राय केलो. आनी उपरांत हेणें भाव तांच्या गांवांत इजिप्तांत दुकोळ पडलो तेन्ना हे भावा लागीं आयले, भावाच्या गांवाक आयले. थंयसर भावाची वळख तांकां मेळूंक ना. पूण 30 वर्सां जालीं दुकोळ पडना तेन्ना काण सांगराक कडले पुरा खाली जाले. पूण हे भाव हांगासर आयिल्ल्या वेळार जुजेक राग आयलो ना. इजिप्त गांवांत तांकां पयस करूंक रावण करूंक रावण केलो. तुमी म्हाका वायट करूंक चिंतलें पूण देवान तें बरेंत केलें अशें देवान ताका उंच उबारलो. हें देवान केल्लें व्हरतें उजाप, व्हरतें अजाप. हें अशें जायते अजाप आमी वाचता पोरण्या सोल्ल्यान, जायते अजाप आसात. निर्गमन ग्रंथांत आमी जाणां मोयजे मरिफा देवान कितें अजापां केलीं. मोयजेक देवान मिसलें आनी ताच्या मरिफात इस्रायल लोकांक इजिप्तच्या बंदरांतले सुटका दिले. 40 वर्साच्या त्या पयल्या वेळार दिसाक पॉयंट करतना मोडा रुपार सावळी दिवन, रातीक पॉयंट करतना उज्याच्या कांब्या रुपार तांकां उजवाड दिवन तांकां पयणार आदार दिलो. आपल्या बडव्यांक ताणें धाडलें. लोक सुरसुरलो, बेजाराय केले, आनी कितें केलें रे. देवान तांकां फाटीं हाडलें. देवान विचून काडलें मोयशेक त्या इजिप्तांत. आनी थंयसर मोयजे आनी आरोन पारावेसरसी गेले आनी ती बेतकाठी तांणी घेतली आनी देवान तांकां बेतकाठी दिली. बेतकाठी पारावे आनी ताच्या परिवारा मुखार सकल्या उडयली. ती सोरप जाली. तोळ पाराव्यान इजिप्ताच्या विद्वानाक आनी मांट मंत्र करतल्या मंत्रवादीक आपोवंक धाडलें. इजिप्ताच्या जादूगारांनी तांच्या जादू विद्येच्या बळान तशेंच केलें. पूण तांणी बेतकाठी सकलो उडयलो, त्यो सोरप जालो. पूण आरोनाच्या बेतकाठीन ताचो सोरप घेवन सोडलो
पूण पारव्याचें काळीज दारून जालें आनी तो तांकां आयकलो ना. आयकलोच ना. मोयजेक आयकलो ना. इतली अजापां केल्यार तो आयकलो ना. लोकांक वचोंक सोडूं ना ताणें इजिप्तांत न्हू इस्रायल लोकांक. अशें देवान मोयजे मुखांत्र 10 खरगां धाडलीं पारेवाऱ्याचेर. ताणें करगोंक दारूण जाल्लें ताचें काळीज मोवाळूंक देवान ताका खरगां धाडलीं. पयलें उदक कसलें रगत जालें. नील तो न्हंय बेतकाटी उडयली. न्हंयत आशिल्ल्यो मासल्यो मेल्यो. न्हंयच्या भोंवतणी आसल्यांक उदक पिवंक जालें ना. हें पयलें कर्ग. माणके आयले. आरोनान उदकाचेर हात उबारलो. सगळे माणके आसले बांयत आसले न्हंयत आसले आनी कितें आसले सगळ्यांच्या घराघरांनी रिगले. तरी जाल्यार पारव राय आयकलो ना. तिसरें अजाप ताणें केलें. तो अशें जळारी धाडले. उपरांत आरोनान बेतकाटी उबारली आनी ती धरणीक मारली. इजिप्तान धरणी धूळ जाली आनी सगळे जळारी घराघरांनी त्या गांवांत आयले. जाल्यार राय काबूल जालो ना. मुसाचो एक हिंड आयलो. सगळे देश मुसांनी भरोन गेले. देश विबाडलो. राय दारूण जालो. जानवरांचें मरण इजिप्ताच्या जानवरांचेर घोड्यांचेर गाडवांचेर कार्यांचेर गोरवांचेर बकऱ्यांचेर कठीण पिडा आयली. पुरा मेले. जाल्यार राय दारूण उरलो. व्हड सर्वेस्परान सांगले प्रमाणे रान्नीचो इल्लो गोबर पारव्या मुखार हाडलो आनी वाऱ्याक तो उडयलो. ताचे वरवीं मनशाचेर मनजातीचेर फड जाले. ते फुटून गाय जाले. जाल्यार राय मोवाळ्ळो ना. आनी उपरांत खरें म्हळ्यार एका मदें लोकांक ते जगलाणें मारलें. सगळे राष्ट्र तवळ तितलो भिरांकूळ कार्यासो पावस पडूंक आयलो. जाल्यार राय मोवाळ्ळो ना. देंपे आयले. उदेंती तावन वारें वादळ धाडलें. सगळे दीस रात ते वाडले. सकाळी तेन्ना देंपे आख्ख्या इजिप्ताचेर आयले आनी इजिप्ताच्या हर एका सुवातेर राशीन राशीन पडले. जाल्यार राय मोवाळ्ळो ना. लोकांक धाडूंक ताणें मोयजे मारिफा सोडलें ना. काळोख आयलो. सगळो इजिप्त गांव दीस आनी रात काळोखान सांपडलो. जाल्यार राय मोवाळ्ळो ना. इतली देवान अजापां केल्यार मोवाळ्ळी नात. निमाणें ही 10 कर्गां देवान धाडलीं जाल्यार तो मोवाळ्ळो ना. ही कर्गां देवान अजापां करून धाडलीं. मलगड्या पुताक जिवेशी मरचे सांगता सर्वेस्पर मोद्यान राती हांव इजिप्तांतल्यान उतरतलो. पारव्याच्या मालगड्या पुतांत सुरू करून दामत्या लागीं बसल्या साकर्णी पर्यंत मालगड्या पुता पर्यंत इजिप्तांतले मालगडे पूत मोरतले. जानवरांची प्रथम जनिता लेगून मोरतालीं. पारव्याच्या रायान वचोंक सोडलें ना. पूण इस्रायलींक अजाप म्हणले बरी देवान संरक्षण केलें. 40 वर्सां आसतना तांकां वता आनी पावसांत निवारलें. तांबडो दर्यो उतारतना सुक्या धरणीर सरलीं. देवान तांकां इजिप्तांत भायर काडलें. आकाशांत मान्ना काण दिलें. रेफिदिमांत कडपांत उदक वाळशें केलें. देवान जायती अजापां केलीं. इस्रायलेक देवाक आराधन करूंक स्तुती करूंक लोकांनी आराम केलें. हें केल्लें अजापां. तांबडो दर्यो आतां पोर आमी आयकता आनी की त्या दर्याचें उदक तांबडें जावता खंय मस्त तांबडें जालां. कितेंय सायन आसा म्हणून कितेंय तेणे अजापां जाती आसात. ते हांगा दिश्टी पडले. ते हांगा जेजू दिश्टी पडलो. हें पडलें तें पडलें. अजापां जायती आसात. पूण पवित्र साबान ते प्रूफ करून दाखोवन अजाप स्विकार करूंक. एलिशा प्रवादीच्या काळार आमी जाणाव ही पोरण्या सल्ल्यान जायती अजापां आमी जाणाव. एलिशा प्रवादीन त्या चरक्या भुरग्याक अजाप केल्ले. जीव केल्ले. ही पुरा पोरण्या सल्ल्यांत आयकतना नव्या सल्ल्यांत जेजून केल्ली ती अजापां कितलीं आसा. देवा बापान अजाप केल्ले. पयले मास उतार आसले मास जाले मरयेच्या त्या हातू बापाचे पुताचे पवित्र आत्म्याचे उगडापण जालें. तूं पवित्र आत्म्या मारिफात गर्भेस जातली. गाब्रियल दुता मारिफात संदेश दिलो. देवाक असाध्य म्हणलें खंयचेंच ना. अजाप पळया. देवाक असाध्य म्हणलें खंयचेंय ना. पवित्र आत्म्या मारिफात तूं गर्भेस जातली. महोन्नतीची सावळी म्हणजे बापाचें सावळी तुजेर दापण घालतली.
तुका जल्माल्ल्या पुताक इमॅन्युएल म्हूण तूं आपोवन दिसय ताचे राजवटकेक अंत्य आसचो ना. गब्रिएल दुतान मोरयेते देवान केल्लें अजाप वर्ते अजाप कसलेंच संमोग नासतना संबंध दवरलो देवान आनी पवित्र आत्म्या वरवीं ती गर्भेस जाल्लें अजाप. खंयच्याय धर्मांत आसा गी, दुसऱ्या धर्मांत पुरो लेजंड आमी टीज करचे न्ही, पूण हें एक वर्तें बापाचो आसलो मोन उतार मनीस जालो. मोरयेते 9 म्हयने तिणें ववयले. एक आबाल स्त्री धैर्याधीक जाली, धैर्यान ती भरली. मोइशेच्या नियमा प्रमाणे कोणी गर्भेस जाल्यार कसले काजार नासतना पात्रोन जिवेशी मारूंक, पूण देवान तिका राखलें, सांबाळलें. गर्दनाच्या गोट्यात जल्मालो जेजू. आनी ह्या मारिफात रायच्या पुस्तकांत आमी वाचता हें सगळीं अजापां आसात. तर जाल्यार जेजू देवाचो पूत मनीस जालो. जुवांवच्या वांजलांत आमी वाचता जेजून अजापांक केली. जेजून अजापांचो उद्देश देवाचें राज खरें सांगूंक, आपूण देवाचो पूत म्हूण पातयोंक, देवाचें राज विस्तारोवंक, ताका साक्षावन जियोंक, ताचेर भावार्थ दवरूंक, सर्गीचो अधिकार आसा दाखोवंक ताणें अजापां केली. ताणें अजापां केली इतलेंच उद्देश. जेजून कितलींशीं अजापां केर्न पवित्र पुस्तकांत आमी वाचता. ही हिलींग अजापां, बरी केल्लीं अजापां, ही नॅचरल मिरेकल्स, स्वाभावीक अजापां ताणें केल्लीं. एक्सोसिजम, दुश्टकायेतां देवसरांक धांवडयल्लें, रेस्टोरेशन, जीव पाटी दिल्लें, ही अजापां जावन आसात. गूण केल्लीं अजापां, स्वाभावीक तरान वारें वादळ रावयल्लीं ती अजापां प्रकृतीचेर. दुसरें एक्सोसिजम, दुश्टकाय देवसरांक धांवडयल्लीं अजापां, आनी रेस्टोरेशन, जीव वाचयल्लीं अजापां, ही अजापां जावन आसात जेजून केल्लीं. ही जुवांव अजाप म्हूण आपयना. जुवांव आपल्या वांजेलांत तांकां अजाप म्हूण आपयना, भागार तांकां कुणा सायन्स म्हणून आपयता, देवाच्या राजाची कुणा. सांजुवांव जुवार्तेकार जेजून केल्लीं 7 अजापां, 7 अजापां उल्लेख करता. काना शारांत पयले अजाप जुवांव आपल्या वांजेलांत सांगता. काना शारांत केल्लें तें अजाप. काना नगरी लग्न तें आसलें, थंय मोरयेक आपयल्लें. मोरये मरिफा जेजू थंयसर हजर जालो. जेजूक आनी सिसांक लग्नाची आपोवणें आसलें. मोरयेन येवन जेजू कडेन विनंती केली. ताचे लागीं वायन ना. जेजून तिका म्हळें, म्हजो वेळ आनीक येवना बाय, पूण तो तुमकां कितें सांगता. मोरयेन म्हळें, पात्राचे 6 मांडे आसले. जेजून साकराक सांगलें त्या मांड्यांनी उदक भरा. कांट पर्यंत उदक भरलें आनी म्हळें, आतां तांतलें काडा. जेवणाच्या कारबारा सरसी वयर वायन जाल्लें उदक पळयलें. कितलेशें बरो वायन. खंयचेच आमकां आयकोंक मेळटा गी, कोणेंय हें मॅजीक करूं जाता गी, कोणेंय हें हिस्टेंत उरचें तसलें आजून तो मांडो एक मांडो थंयसर आसा न्ही गी काना नागारी. इज्रायलांत तो मांडो आसा न्ही गी. जेजून केल्लें उदक सगळें सबस्टेन्स उदकाचे, ह्या चिटू वो उदकाचे सबस्टेन्स वायनाचे सबस्टेन्स जाले न्ही गी. अशें की वर्ते अजाप आसा गी. हें अजाप जेजून केल्लें. आनी ह्या मरिफात ते जेजूचे सीस तांणी महिमा दाखयली. हें जेजून गलिलियांत केल्लें पयलें अजाप. दुसरें जावन आसा कफरनावांत शातापती आसलो, ताचो पूत बरो नासलो. जेजू गूण करची सकत आसात म्हणून तो जाणा जाल्लो. तो देवाचो पूत वय म्हूण ताका कळीत आसलें, ताका अधिकार आसलो. ताच्या हाता खाली 1000 वयर सैन आसलें. जाल्यार शातापती जेजू सरसी आयलो. म्हजो साकर बरो ना. सोम्या, तुका इतले पयस हांव आपोवन व्हरूंक फावो न्ही. म्हज्या घरा भितर घेवंक हांव फावो न्ही. पूण एक उतार आंगात हांव सांग, आंगात हांव सांग, म्हजो साकर बरो जातलो. केदो व्हड भावार्थ पळया म्हणटा जेजू. केदो व्हडलो इज्रायलांत लेगून असलो जीव भावार्थ म्हाका मेळ्ळलो ना. भावार्थान वच, तुजो साकर बरो जातलो म्हणून जेजून. वच, तुजो साकर बरो जातलो. त्याच वेळार त्याच घडये तो साकर बरो जालो. हांवें सांगलां एक फावटी अजाप अमेरिकांत एक भुरगो शिकोंक गेल्लो. हाची आवय हांगा आसली गांवांत कोडयाळ आसली. थंयसर
त्या भावाक ब्लड कॅन्सर जालें. बोन मिरून पडलें कळ्ळें आनी कितें केलें आनी कितें केलें पुरा उपरांत सोसूंक जावना. त्या ICUंत आसलो, आवय हांगा आसली, तो ICUंत आसलो. ताचें म्हणलें कोण्णी लागशिल्ली नासली. हांगासर पाद्र ती म्हजे लागीं आयिल्ली कालमाडी आसतना. ताच्या ब्रांगा येयल्लो जाल्यार सुरवेर फादर तुमी मोबायलार मागणें करा. मागणें केलें निरंतर. तिची एकच आशा मागणें करी. हांव ती तो आसतो आसतना ताका मागणें केलें. मागीर तिका विजा लाभली. तांणी त्या कंपनीच्यान विजा धाडली. अमेरिकाची विजा आयली. ती आनी ताची धूव दोगांय गेली. डॉक्टरांनी सांगिल्लें त्या दुवेचे स्टेम काड, फाटले स्टेम, ल्हान एक स्टेम काडन ताका बसया आनी ह्या मरिफात तो बरो जातलो म्हणून. पूण आवयक मागण्यांत बावडत आसलो. ICUक पावली. हर एका दिसा म्हणल्या बरी तिणें फोन करचें आसलें आनी हांवा फोनार राती 10 वरां तेंची सकाळींची 11 वरां हांवें फोनार मागणें करचें आसलें. तिका मागण्यांत बावडत आसलो म्हजो पूत बरो जातलो. तुमी तेंच्यान मागल्यार पुरो फादर. कालमाडी तावन हांगा आयल्या सुरवेर सांतोरसाच्या जाग्यार आयल्या सुरवेर हर एका दिसा म्हणल्या बरी, हर एक हप्ता म्हणल्या बरी मागतलो. दुवेक आपोवन व्हेल्लें, ताचें फाटलें ऑपरेशन करून स्टेम बसोवंक. पूण तिका पातयेन दिसली कन्शियस नाका म्हजो पूत बरो जातलो म्हणून. दीस वेता 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 तो बरो 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 जायत येयलो. ICUंत एकलोच आसलो 26 वरां. कितलेशे दीस कोण्णी ना, कोणाक वचोंक ना तेंच्या रुली प्रमाणे रावोंकय ना. ही भायर रावतली, तो ते आसलो. पूण तो मागतलो. 22 वर्सांचो तरणाटो, भुरग्याक ब्लड कॅन्सर. पूण एक दीस परत हांव मागतना आनी खंयचेय पेट स्कॅन आसतना डॉक्टरांक अजाप जालें. ताचें ऑपरेशन आसा, स्टेम बसोवंक आसा. अजाप जालें. एक दीस तो संपूर्ण यू बिलीव ह्या पवित्र सक्रामेंताच्या सक्तेन हांव सक्रामेंता लागीं पोरण्या इगर्जे लागीं सक्रामेंताच्या मुखार मागतलो. आनी एक दीस ती म्हणटा फादर अजाप अजाप फादर मिरेकल म्हज्या पुताक जेजून बरें केलां. ताचें संपूर्ण तरान ब्लड कॅन्सर गूण जाला. स्टेम घालचें नाका म्हणा. तो संपूर्ण रितीन हील जाला. तुमी तेंतावन मागिल्ल्या मरिफात म्हजो चेरको बरो जाला. हांव खंडीत येवन थंयसर साक्ष दितां. आनी हांगासर ती आयिल्ली, तिणें साक्ष दिल्ली आसा म्हजो पूत बरो जाला. पळया जेजू आजुनी आजुनी आतां ह्या घडये बरें करता. त्यात सक्रामेंता मुखार 4th लेवल कॅन्सर आसले काक क्रिस्तांव. हांवें सांगलां तें तरणाटो आक क्रिस्तांव काजारी मनीस. सगळ्या कुडीक ब्लड कॅन्सर, सगळ्या कुडीक कॅन्सर आसलें. ह्यात फाटल्या इगर्जेन सक्रामेंता मुखार दिमी घालून रडोन 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 तो ताची बायल ल्हान भुरगें. हांवें म्हणलें इतलेंच ह्या ल्हान भुरग्या खातीर म्हणी जेजू ताचो जीव पाटी दी. पेट स्कॅन केले. 4 वर्सांतान वखद कन 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 किमोथेरपी आनी केलें रेडिएशन कर्ण. मागण्या मारिफात तो आत क्रिस्तांव जाल्यार जेजू तेय बावडता. पळया तो सारदाराचो पूत, तो शातापती, ती कारणगन स्त्री, ती जुदेव न्हय जाल्यार जेजू सरसी बावडताना आयली. जेजू बरें करता, जेजू गूण करता. वत्तू जेजू म्हाका बरें करता म्हणल्यार त्या बावडतान तो येयलो तो तरणाटो. आज संपूर्ण तरान ह्या पवित्र तळार कितले पुटी मागणे केल्ले मारिफात सक्रामेंताच्या दैवीक सक्तेन, सक्रामेंताच्या गूण करच्या सक्तेन तो बरो जाला आनी आदल्या कामाक फाटी गेला. संपूर्ण तरान ताचें कॅन्सर गूण जाला. वैमोगाच्या भाव भयणीनो जेजू आजुनूय बरें करता. कितलीशीं अजापां करता. जायते फावटी आमकां पातयो कस जातात. देखून जेजू म्हणटा सासवात इतलो बावडता सोंग पुरो. इस्रायलान ताचे उपरांत आमी जाणावन जेजून केल्लें दुसऱ्या अजाप. हाचे उपरांत परबे गेल्ले कडेन दारवाट्या लागीं एक तळें आसलें. जेजू गेल्लो बेसायदाचें तळें. आजुनूय तें तळें आसा. एकलो 38 वर्सां तावन वळवळून आसलो मनीस. तो वेळ जेजू ताची बरो जावंक खुशी आसा म्हणून दिसता. तुका बरें जावं म्हण आसा गे.
जेजून सवाल विचारले तुका बरो जावंक मन आसा त्या तोळ्यान 3 वरांचेर दनपारां जायत्यांक पिडेस्तांक काडून तोळ्यान देव येतले देवदूत येवन ते तोळ्याचे उदक घालतना बरें जातलें म्हणलें पातयेणी आसली पूण ताका 38 वर्सां जावन त्या तोळ्या लागीं आपूण वचो कोणी एक मनीस नासलो पूण जेजून विचारलें तुका बरो जावंक मन आसा गे वय म्हाका खुशी आसा बरो जावंक खुशी आसा जेजून इतलेंच म्हळें उठ गेट अप थाली ताकूं म्हळें एक कडेन आनी एक कडेन फेता म्हळें जेजून हांगासर म्हळें उठ घे तुजें हांतोळ आनी चल घे तुजें हांतोळ ते पातकाचे हांतोळ ते कोटेपणाचे हांतोळ ते काळोखाचे हांतोळ ते पिडेस्ताचे ते घे आनी चल जेजून म्हळें तक्षण तो चलोवंक लागलो 38 वर्सां जावन 28 वर्सां जावन उठोवंक जायनासलो मनीस जेजूच्या एका उतरान उठ आनी चल एका उतरान तो उठोवन चल्लो जेजू देवाचो पूत म्हूण तो मनीस गाजयत गेलो ही इज द सन ऑफ गॉड ही इज द मेसिया ही इज द रेडीमर ही इज द वन मेसिया येवंक आसलो जेजून तशें मस्त अजापां केली पळया खंयच्या गणितांत म्हणे आसा की 2 मासले 5 उंडे 5000 दादले मनीस जायत इतल्या लोकां वाडले यात सम्यान केले अजाप न्ही 2 मासल्यो 5 उंडे मॅजीक नाही दिस इज नॉट मॅजीक दिस इज नॅचरल दिस इज अ डिवायन 2 मासल्यो कोणा लागीं म्हणे खावंक आसा म्हणालो जेजू ना तर तांकां बसया जेजू कितें करता म्हूण जाणा आसलो दॅट इज द प्रिफिगरेशन ऑफ द लास्ट सप्पर जेजून उंडे घेतले आर्गां दिलीं मोडली वांटा म्हणालो अजाप इतलेंच केन्ना त्या भुरग्यान दिलें केन्ना त्या भुरग्यान उखोलन दिलें जनरोसिटी उदारपण उदार मोन दाखयलें तेन्ना अजाप जालें आमी अजाप जाता आमचे ते जिवितांत केदळा मागाचे भाव भयणीनो केदळा आमी हात उसोन दिता हात उखोवन दिता अजाप जाता म्हज्या जिवितांत हांवें पळयलां कालमाडी आशिल्लीं केवळ 98 कुटुंबां केन्ना त्या लोकांनी भक्तिकांनी भावर्थ्यांनी आक्रिस्तांवांनी उखोवन दिलें ते व्हडली इगर्ज जाली 13 करोडाचें सगळें काम जावन 2 करोड उरिल्ले आसात केदळ एक आक्रिस्तांवान तिचे लागीं कांय नासलें तिचे लागीं दुबळी म्हणून वचोनात आमची मागोवंक कलेक्शन करूंक गेल्ली भले भले म्हणली तिचे लागीं आशिल्ले 50 रुपया तिणें दिले उसल्या हप्त्यांत येवन म्हणटा हांवें 50 रुपया दिल्ले म्हाका एकल्यान 50,000 रुपया दिवचे बरी केले बेंदूरच्या एका स्त्रियेन तिचे लागीं कांय नासलें वेलांकणी मायची भक्तीक तिका आशा आसली हांवें दिवचें म्हणून तिणें दिवचें म्हणून तिची ते आसले पिड्डूक म्हणटात पिड्डूक तिणें इकून इगर्जीक 12,000 दिल्ले आसा ते दाळा आज ती वर्ती तिचे एकलेच एक विधवती लंडनांत आसा जडता ती वचोन येते आसा ते दाळा वचोन दिता उदारपण म्हणटा जेजू इतलेंच ते दाळा अजाप जाता आमच्या जिवितांत अजापां जातात कितलेशे जण त्या चरक्याक कलमाडींत हांवें पळयलें 4th स्टेज 10व्या क्लासीचो चरको वापयत कॅन्सरान सोडिल्लो उंदे देवरणी अंकुल नंबुआ ಈ ದೇವರ ಎಂಕಲ್ ಮಂಕಲೆಯನ್ನು ಬಾಲಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತು ಪಂಡಾಣ ಒಂದೇ ದೇವರಣಿಯನ್ನು ನಂಬುವ त्यास एका उतरान तिचो पूत बरो जाल्लो आसा बेंगळूरच्या जयदेव आस्पत्रेंत व्हरून टेस्ट करून पळयतना कॅन्सर गूण जाल्लें आसा मस्त अजापां हांवें पळयल्यान मगाच्या भाव भयणीनो फाटल्यानी दिसांनी आनी हांगाय तशेंच हांवें सांगल्यान ती देवाची महिमा प्रकट करूंक देवाच्या नांवाक महिमा दिवंक इतल्या लोक हरिहरिणी येता फेस्ता त्या जाळा हरिहरिणी लोक ह्या जाग्याक येता ते अजाप निंगी सांत भोवंक येना सांता लागीं येता तो लोक सांता लागीं येता सांत फ्लोरेसा लागीं अजाप मागोवंक येता गूण जाल्ल्याक बरें जाल्ल्याक सुटका जाल्ल्याक रक्षण जाल्ल्याक हांगासर येता ही अजाप तो लाख लाख लोक येता हरिहरिणी लोक येता बाबर्थ धवन ह्या जाग्याक येता
इतलो लोक मागोंक येता बरें जाता तें अजाप देवान विसरून काडिल्लो वो जागो अजाप जावंक देवाक महिमा दिवंक देवाक तारण दिवंक देवा मरिफा सुटका मेळोवंक ह्या लोकांक बरेंपण जावंक आमच्या सोम्या जेजू लागीं आमी तेंच मागया जेजूची कृपा मागया आनी विशेश तरान ह्या सुटकेच्या मागण्यांत जेजू अजाप करूं दी आपली कृपा दिवं दी म्हणून मागया उबे रावया ह्या घडये आमच्या विशेष ते सावन पासून मागया देवाची कृपा मागून गीता मरिफात आमी सुटका अजाप बरेंपण जावचे खातीर आतां आमी मागया तुमच्या गीता बुकांत पान संको 209 देवाची कृपा मागया सांता भक्ताची माजत मागया अजाप करूंक सांत लोरेस विनाती करता मोरी माय आमचे खातीर मागता आज विशेष तरान राखण बडव्यांचे फेस्त आमी आचरण करता देवान आमकां हर एकल्याक राखण बडवे एक इश्ट जावन दिला तांची मजत मागया देवा लागीं ते विनाती करतात म्हणून उगडापण ग्रंथांत आमी वाचता आमची मागणी देवा लागीं व्हरूंक ते विनाती करतात राखण बडवे आमच्या काळजामनाच्या आत्रेक ह्या घडये ह्या वेळार आतां हे बडवे मोरीमाय सांत लोरेस आमच्या प्रत्येक तरान भुरग्यां पासत आमच्या कुटुंबाच्या सान्या पासत आमचे पासत मागोवन दी म्हणून आमची सगळी मागण्यां खातीर आमी आतां देवाची कृपा पवित्र आत्म्याची ससाय मागया आपड जेजू म्हाका आपो अमोलीक त्या रक्तान म्हाका तूं थेलाय आपड जेजू म्हाका आपो अमोलीक त्या रक्तान म्हाका तूं थेलाय कोण कर जेजू म्हाका कोण कर सगळी पिडा शिडा म्हजी तूं निवा कोण कर जेजू म्हाका सगळी पिडा शिडा म्हजी तूं निवा आपड जेजू म्हाका आपो अमोलीक त्या रक्तान म्हाका तूं थेला कोण कर जेजू म्हाका कोण कर सगळी पिडा शिडा म्हजी तूं निवा आमी आतां ह्या घडये आमच्या भुरग्यां पासत मागता देखून ह्या सक्रामेंता लागीं ल्हान भुरग्यांक म्हजे सरसी येवंक सोडा तांचे जावन आसा सर्गींचे राज म्हणून जेजून बरें केल्लें आसा नेणट्या भुरग्यांत 10वी पर्यंतल्या सगळीं भुरग्यांनी मुखार येवचे खातीर हांव विनंती करतां ल्हान नेणट्या भुरग्यांत कोणाच्या हातांत भुरगीं आसात ताणें आवयनी आपूण हाडचें ती सगळ्या भुरग्यांनी 10व्या क्लासींतल्या पर्यंतल्या भुरग्यांनी हांगासर ह्या आल्तरी लागीं आनी त्या मॅटार उबें रावचें ल्हान भुरगीं मुखार या व्हड भुरगीं फाटल्यान रावा दयेक करून हांगासर टिचरां जेन्नी टिचर लोना टिचर ता मुखार या आनी त्या भुरग्यांक रावोंक कुमोक करा सगळीं भुरगीं मुखार या ल्हान भुरगीं मुखार हांगा वयर या आल्तरी लागीं आज विशेष मागणें देवाच्या बडव्यांचे फेस्त आज ह्या दिसा आमची ल्हान भुरगीं नेणटी भुरगीं आंज्या सारकी आसची भुरगीं विशेष तरेन ह्या भुरग्यां खातीर मागया इतल्यान या दयेक करून मुखार हांगा रावोंक करा इतल्यान या ल्हान भुरगीं मुखार रावा व्हडांनी फाटल्यान रावा इतली भुरगीं आमची दायज पर हांगासर आमच्या वार्डान 270 भुरग्यांनी 7th 8th 9th 10thच्या भुरग्यांनी शिकोवन घेतल्या ह्या ल्हान भुरग्यां खातीर आमी मागया विशेष तरेन ही भुरगीं आमची आस्त आमचे बदीक आमच्या कुटुंबाचे अलंकार आमच्या पवित्र सभेचे खांबे आमच्या देशाचे नागरीक जावन तांणी वर्त्या रितीन ताणें फुडार घेवचे खातीर ह्या भुरग्यांक ते अजापास जावचे खातीर शिकोवंक तांकां कृपा बुद्वंतकाय जाणवाक मेळच्या खातीर कशें जेजू वाडलो पवित्र आत्म्यान भरलो कुडींत वाडलो तशींच ही भुरगीं
कुडींत वाडोवन दी, पवित्र आत्म्यान बरोवन दी, जाणवायेन बरोवन दी, पिडा शिडा गोण जावं दी, तांची आध्यात्मिक वाडावळ, त्या स्पिरिच्युअल वाडावळ, आत्मीक वाडावळ आनी कुडीची वाडावळ सांगात वचोन दी, मोतीक तांच्या उजवाड मेळोवन दी, हांव चित्तराच्या मरणांतले, पिड्यांतले, अवघडांतले, आपायांतले देव राखून व्हरून दी, तांचे ते आसले हट, राग, रडणे, पक्रीपणा, जिद्द करचे, आयकनासतना रावचे, आवय बापाय फाटी जाप दिवचे, पयस वचोन दी, तांचो जिविताचो फुडार बरो जावं दी, देवाचे बडवे तांकां दीस रात 24 वरां राखून व्हरच्या खातीर मागया. आमी ह्या भुरग्यां पासून विनंती कर म्हणून मागया. ह्या सगळ्या भुरग्यांचेर विशेष तरेन आजापासलो जेजू क्रिस्त ह्या पवित्र तळार, ह्या पवित्र जाग्यार, ह्या पवित्र सक्रामेंतांत हांगासर खरोच हजर आसा. देवाचे बडवे आसात. सांतलोरेस मागता, मोरी माय मागता, इतलो लोक मागता. सगळ्या मागण्यांनी ह्या भुरग्यांचेर आशिर्वाद मेळोवन दी. विशेष तरेन आमी मागया गर्भेस्त स्त्रिया पासून कोणाच्या गर्भांत भुरगें आसा ताची वाडावळ बरी जावं, त्या भुरग्याचे विश्व बऱ्या तरेन वाडावळ जावं, नॉर्मल तरेन बाळन जावचे खातीर आमी मागया. आमी मागया आजुनी काजार जावन भुरग्यांचे देणे मेळनातल्या दादल्या बायले खातीर तांकां आवय बापूय जावचे भाग ह्या अजापाच्या जाग्यार कितलेशे जाणांक 20 वर्सां, 16 वर्सां, 10 वर्सां भुरगीं नातिल्ल्यांक भुरगीं देवान वर्ती तरान वर्साक 10-15 साक्ष दितात आनी तसल्यांक भुरगें दिवचे देणे आज प्रत्येक तरान तांचे पासत आमी मागया. सर्व भुरग्यां खातीर मागया. देवाची कृपा मागया. देवा तुमी आवय बापूय हांगासर आसात, तुमचे हात उबार ह्या भुरग्यांत देवाच्या पवित्र आत्म्यांत उबार. सर्गीचो बाप ह्या वेळार प्रसन्न जावं दी. मोरी माय विनंती करूं दी. जेजू क्रिस्त ह्या भुरग्यांक, ल्हान भुरग्यांक म्हजे सर सीएम सोडा म्हणून ताणें भुरग्यांक पटलून धरलें, तांचेर उमो दिलो, तांकां आपडलें, तांकां गूण केलें. हांगासर ह्या सक्रामेंतांत हांव गूण करची सकत वाडोवन दी. दैवी कृपा वाडोवन दी. बुद्धवंतकाय जाणवाय मेळोवन दी. मुखले ताचे शिकाप बऱ्या तरेन जावं दी. शिकोवंक तांकां कृपा जाणवाय मेळचे खातीर देवाची कृपा मागया. जेजू ह्या घडी आशिर्वाद घालूं दी. देवाची कृपा मेळोवन दी मागया. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. जेजू, 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 जेजू ह्या भुरग्यांचेर आशिर्वाद घाल. आपूण जेजू ह्या भुरग्यांक हट रात तांचे पयस कर, पिडा शिडा तांची गूण कर. तुज्या पवित्र रक्तान, पवित्र रक्तान, पवित्र रक्तान टेक अवे ऑल द सिकनेसेस through the power of the resurrection. I call upon your holy name. I bind their problem, sicknesses, Lord. Touch them with your mighty power. Anoint them with your mighty graces. देवा, जेजू, जेजू तांचेर आशिर्वाद घाल. मोरिया माये, सांतलोरेस बापा, भाग्यवान पेद्रो आनी पावलो, भाग्यवान दुतानो मागा. ह्या भुरग्यां पासून विनंती करा. तुवें पावत करा. जेजू तुज्या रक्तान तांकां आपणांनी गूण कर. तांचे हट पयस कर, पिडा शिडा पयस कर. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. हे पवित्र आत्म्या, हे पवित्र आत्म्या, हे देव तुजो आत्मो तांचेर, देव तुजो आत्मो तांचेर आनी तांकां पवित्र मागता. ये पवित्र आत्म्या, ये पवित्र आत्म्या, या घडी दोळे जपा, हात सोडा. जेजू पळे या नांदला दोळे जपा. पवित्र आत्म्या, ये पवित्र आत्म्या, ये पवित्र आत्म्या आमचे आशीर्वाद देवाच्या मार्फत मिळू दे. देवाचे आशीर्वाद आमच्या हातामध्ये मिळू दे. हालेलुया. हे पवित्र आत्म्या जेजू, हालेलुया. येशूए, touch them with your mighty power. Touch them with your mighty hand. हाला 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 हाला. देवाच्या पवित्र आत्म्या देवान हे भुरग्यांक आपड. जेजू, जेजू, जेजू हांगासर आसल्यांक सगळ्यांक बरें कर, गूण कर. सगळ्यांक आपड आनी बरें कर. जेजू तुज्या सत्तेर आपण टच. Anoint them, heal them, heal them. Take away all their sicknesses. Yeshua. जेजू, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया, 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 हालेलुया. जेजू, जेजू आपण या सगळ्या भुरग्यांचेर तुजो पवित्र आत्मो देवान येवं दे. देवान येवं दे सगळ्यांक आपण. जेजू, जेजू आपण बरें करीन आनी त्या बाळकांक गर्भे स्त्रिया पासून आणि भुरगे जाऊन त्या देणे पावो कर. सगळ्यांक तुजी सकत वाडो दे. सगळ्यांक तुजी सकत वाडो दे. आपण आनी गूण कर. देवाच्या पवित्र अरे बला 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 बला. येशूए, जेजू
येशू स्तोत्र जेजू 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 या भुरग्यांचेर आनी समेस्त भुरग्यांचेर आशीर्वाद कर. Hallelujah, Holy Spirit. Hallelujah, hallelujah. देव सगळ्यांक पळय या घडये या सर भुरग्यांचेर आशीर्वाद कर. तुझ्या अमोलीक रका तांचेर शेणय. तुझ्या गायांनी तांचे गाय गुण कर. शिकोंक कृपा बुद्वंतकाय जाणवाय तांकां दी. सर तरेच्या अनवर अवघड आपायन ते पिडे शिडेन ते तांकां निवार. आवय बापायक आयको दी. देव बिरांतीन चलो दी. कोणाक भुरग्यांचे देणे आनी की गरज आसा तांकां फावय. आवयच्या गर्भांत जावन आतां पर्यंत असली सर तरेची जेनेटीक हेरिडिटरी पिडा काण सोड. तुझ्या आमोलीक सक्तीन तांकां भर. कोणाक भुरग्यांची देणे गरज आसा आवय बापूय जावचे भाग फाव कर. सगळ्यांक तुझे आशीर्वाद दी जेजू. आमेन आमेन आमेन. या पवित्र उदकाच्या शिंपणे वरवीं देवाची काकूळट भरपूर तरान ह्या भुरग्यांक ती वाडोवन दी. आमेन. तुम्ही बरी भुरगीं जाया. मम्मी डॅडीक आयका. होमवर्क बरें करा. जेजू लागीं सदांय मागा. देवाचे आशीर्वाद जोडा. वर्ते जाया व्हडली जाया. जेजूक तकली बागोवन नमस्कार कर. बरी भुरगीं जावन आमी वाडटले म्हणून नमस्कार कर. जेजूक आतां किस्ती आतां जावनूच आनी पाटी वचा. तुमच्या जाग्यार वचा. वडा ताळ्यान ताटयो पेटोवन देवाक आमी अर्घां दिवया. इतल्या भुरग्यांक जेजून आज आपडला. इतल्या भुरग्यांक जेजून आज फोन केला. इतल्या भुरग्यांक जेजून आज पवित्र आत्मो दिला. इतल्या भुरग्यांक आज जेजूची कृपा मेळ्ळ्या. सांतलो रेसाक जावं दी मान आनी होगळाप. मरयेक जावं दी मान आनी होगळाप. जेजू क्रिस्ताक जावं आर्गां आनी स्तुती. आम्हा समेस्तां खातीर देव आशीर्वाद घालून दी म्हणून दिमी घालया. आमच्या आत्रेक आशा देव आयकता. आम्हा समेस्तांक जेजू गुण करता. अजापा करता. आमची मागणी देवान आयकन आज बरें करच्या खातीर जेजूचे आशीर्वाद मागून घेवया. Sacramento sustama coruia urbilatia rupa botla novioriti agaya solvon escutis bavartaci motivia the same part the same Vulasani stutisa Kotvi mahima sasna ekastalia hasita tukato jaspini samasami narta. प्रार्थूया. ये देवा विची सक्रामेंताकार तुझ्या कश्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय. तुझ्या सोडवणेचें फळ सदांच आमचें तें भोगी सारको तुझ्या कुडीच्या रक्ताच्या पवित्र पिस्तारांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फाव कर. जो जियेता राजवट चलयताय ससनाच्या ससना. Amen.
एक सावन जमल्या आमी घरा देवाच्या कोडो वायट रूपांतर करून कोडेन क्रिस्ताच्या भक्तीन उर्बेन आयल्या आमी जेवणान सोम्याच्या सोम्या जेजू एक मोठ्या आंगान मोगाच्या सोम्याचे जेवण बलिदान सगळीचे पवित्र गीता समाधान सोम्याचे मरण जीविका बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सौम्य जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो तुमच्याय सवे आसो. आज पवित्र सभा राखण बडव्यांची परब आचरण करता. पवित्र सभेची दोतोर न्हू आमकां अशें शिकयता आवयच्या गर्भांत तावनूच आमच्या आखेर पर्यंत देवान आपल्या दुतांक आमचे खातीर पाठयलां. हर एकल्यांक आमकां राखण बडवो आसा आनी तो राखता. देवाक स्तुती करूंक देवा सांगता स्तुती करूंक आमची मागणी देवाक भेटोवंक आनी देवाक प्रसन्न करूंक तो राखण बडवो आमकां पसत मागता. हे राखण बडव्यांचे फेस्त आमी आचरण करतना आज प्रत्येक तरान आमी मागया आमकां हर एकल्यांक राखण बडव्यान राखण व्हरचे पसत आनी बरो आमचो इश्ट जावन ताचे मरिफा देवा लागीं उलोवच्या पसत आमचे पसत विनाती कर म्हूण मागया. आमच्या सर्व भुरग्यां पसत आमी मागया ह्या राखण बडव्यांनी आमच्या भुरग्यां पसत विनाती करूंक आमी मागया सांत लोरेसाच्या मजतीन ह्या पवित्र तळार मागिल्लें अजापा मरिफात आमकां मेळच्या पसत आमच्या जिवितांत अजाप जावं. देखून हें पवित्र बलिदान भेटोवच्याक सर आमच्या पातकाची दूख धरया. आमी भेटोवचें मागण्या बरीत हे युकरिस्तीक बलिदान देवाक मानवच्याक आमची काकूत कर म्हणून बोगसणें मागया. सांगात आमी म्हणया हांव पातकी आनी तुमकां बाबा भयणीनो तुजो गुन्यांव सोडून सांगता मला चिंतून तोंडान सरून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पसत मागीर सदां संवकार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूंक आमची पातकां भोगसून आमकां शास्त्राचें जिवीत फावो करूंक. आमेन. सोम्या काकूत सोम्या काकूत क्रिस्ता काकूत क्रिस्ता काकूत सोम्या काकूत सोम्या काकूत महिमा 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 देवा ओ सगी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी सर्वेस मोरा देवा सर्गी इचाराया
सर्पद्वेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या तोर वैभवापासून आम्ही तुका वापरता सोनियाचे सुख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोमिया देवा देवाचे संसाराचे पाप काढता आमची तू बापाच्या बुचऱ्याक बसला आमचे मागणे मानून घे त्या पवित्र त्या सांगाती देवा बापाचे महिमे जेसू ख्रिस्ता एकलोच तू गोवी एकलोच तू ईश्वर एकलोच तो परमेश्वर आमेन. प्रार्थूया देवा आमच्या बापा व्हडा मोगान तुज्या दुतांक आमचे राखण करूंक तूं धाडताय ताच्या राखणेन आनी आदारान आमच्या दुस्मानाचेर आमी जैत व्हरूंक तांच्या संगता सर्गीचे सूख आमी भोगूंक फावो आमच्या सोम्य तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुज्या सोवे पवित्रात्म्याचे एकपणांत जियेता आनी राजभर चलयता सासनाच्या ससना आमेन. निर्गमान पुस्तकांतलें वाचप सर्वेस्पोर अशें म्हणटा तुमकां वाटेर राखचे खातीर आनी हांवें तुमकां तयार केल्ल्या सुवातेक तुमकां पावोवच्या खातीर हांव एका दुताक तुमचे मुखार धाडटलो ताका मान दिवन चला आनी ताचें उतर आयका ताका आविदेय जायनाकात आविदेयपण तो बगसूचो ना कित्याक म्हजें नांव ताचे थंय आसा ताचें उतर तुमी आयकशात जाल्यार आनी हांवें फर्मयल्लें तें सगळें करशात जाल्यार हांव तुमकां वैरींचो वैरी जातलो आनी तुमच्या दुस्मानाचो दुस्मान पूण म्हजो दूत तुमचे मुखार मुखल्यान वेतलो देवाचें उतर हें देवाचे ओडोपकार खंयच्याय परमोन्नतच्या आश्रयाखाल रावता आणि सर्पद्वेदाराचे सावळेन जियेता
तो सर्वेस्पराक म्हणटा तूंच म्हजो आसरो मोचे कोठे म्हजो देव तुजेर हांव विश्वास दवरता खंयच्यानी तूं वेशी तुका राखोंक आपल्या दुतांक ताणें दिल्या हुकूम तुका म्हणलेल्या पासांतलो तुका नास करूंक आयलेले क्यास्त पिडेंतलो तोच तुका राखता आपल्या पाकट्या भितर तो तुका लिपयता अशें त्याच पाकट्या खाल तुका आसरो मेळटा खंयच्यानी तूं वेशी तुका राखोंक आपल्या दुतांक ताणें दिल्या हुकूम ताचे विश्वासीपण तुजे राखण आनी संरक्षण करता तेदना रातीच्या अपयांक दिसा उजवाडाक उबोन येतेल्या बाणांक तूं भियेवन सोनाय काळोखान देंवन तेल्या खरगाक दनपराच्या वोतांत भोंवतेल्या नाडींक तूं खाव जेवन सोनाय खंयच्यानी तूं वेशी तुका राखोंक आपल्या दुतांक ताणें दिल्या हुकूम हालेलुया 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 ताच्या दळबारानो ताची कुशी जारी करतेल्या सेवकानो सर्वेस्पराक वंदिया हालेलुया 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 सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे माथ्य वाप्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येसुम्या त्या वेळार सीस जेजू सरसी येवन विचारी लागले सर्गींच्या राज्यांत सकटा वर्णी ओडकोण जवळ जेजून एका ल्हान भुरग्याक आपण तांचे मदें उबें केलें आनी म्हळें सतीश हांव तुमकां सांगता तुमी मन बदलून ल्हान भुरग्यां बरी जाल्ल्या करीत सर्गींच्या राज्यांत रिक्षणांत जो कोण आपणाकच घालतो कोण ह्या भुरग्याक बरी जाता तो सर्गींच्या राज्यांत वर्तो जातलो जो कोण असल्या ल्हान भुरग्याक म्हज्या नांवी घेता तो म्हाकाच घेता पळया ह्या ल्हानां पैकी एकल्याची सयत बेपारवा करी नाकात कित्याक हांव तुमकां सांगता सर्गीं तांचें दूत सर्गींच्या म्हज्या बापाचें मुखामळ कळनासतना पळयतात देवाचे उतर हे
वकणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त ते मोगाच्या भुरग्यानो, भावानो आनी भयणीनो, एक फावटी एक सावळी एका मनशाक म्हणा लागली, सुर्याच्या की आनी चंद्राच्या की हांव तुजे संगत आसां. सूर्य तुका वोत दिता, दग दिता, किरणां दितात, चंद्रेम तुका उजवाड फांगता, तुमी ताका सांगात दितात, ताचे की चड हांव सांगात दिता म्हणाली सावळी. तेन्ना सूर्यो आनी चंद्र म्हणाली, जर तर तुजी सावळी दिसाक आसत, रातीच्या वेळार खंय आसा, वो चंद्रेम रातीक आसा, पूण दिसा वेळार तुजी सावळी आमकां दांपण घालीत गे. पूण आच्या की वर्त्या तरान एका मनशाक सावळेच्या की, चंद्राच्या की, चंद्रमाच्या की, सुर्याच्या की वर्तो सांगात दिता. दीस रात 24/7 24 वरां आमचे संगत आसा. वर्तो इश्ट देवदूत आमच्या आवयच्या गर्भांत जावन दोतोर पवित्र सभेची कॅटेकिझम ऑफ कॅथलीक चर्च सांगता, जल्मातावन अखेर पर्यंत देवाचे दूत आमकां राखून आसात म्हणून शिकयता. वय मोगाच्या भाव भयणीन आमकां हर एकल्यांक देवान बडवे दिल्यात, राखून बडवे. 3 दिसां पयलीं आमी महादूताचें फेस्त आचरण केलें. महादूत मिंगेल, राफेल, गाब्रिएल तांकांय विशेश काम आसा. मिंगेलाक, राफेलाक आनी तशेंच गाब्रिएलाक तांच्या सांगात एक जबाबदारी देवान आमकां हर एकल्या राखून बडव्यांक दिल्या. आनी ते पवित्र पुस्तकांत पयल्या वाचपान सुवार्तेंत आमी आयकले. हे बडवे कितें करतात? पयलें जावन आसा प्रोटेक्शन, आमकां रक्षण दितात फिजिकली आनी स्पिरिच्युअली. आमचे कूड कित्याक ह्या कुडीक कांय जायनाशें, ह्या कुडीक अवघड आपाय जायनाशें, ह्या कुडीक कसलेय रितीचे आपाय येनाशें, जावंक पुरो पिडा, जावंक पुरो अवघड, जावंक पुरो आनी कितें येनाशें हे राखून बडवे दीस रात राखतात. दुसरे आमी आत्मीक तरान, स्पिरिच्युअली आध्यात्मीक तरान आमकां राखून बडवे राखून व्हरतात. देवान दिल्लो तो आत्मो आवयच्या गर्भांत आसतनाच देवान आमकां आत्मो आमच्या आवयच्या गर्भांत घाला. तो आत्मो वाडता आनी त्या आत्म्याक कांय जायनाशें, आत्मो बिजूड जायनाशें, आत्मो गायनाशें, आत्म्याक खंयचेच वायट शक्त्यो लागनाशें, आत्म्यान बळवोंक जायशें. त्या आत्म्या मार्फत कुरपेन बरोवन कुडीची मोतीची जाणवाय जोडिशें. स्पिरिच्युअल वाडावडीक, आत्म्याच्या वाडावडीक, आध्यात्मीक वाडावडीक तो राखून बडवो आमकां आदार दिता. प्रोटेक्शन म्हळ्यार. दुसरें गार्ड. एक गार्डा बरी, वॉचमॅना बरी आमकां दीस रात उगडापण ग्रंथांत आमी वाचता. दीस रात आमकां वॉचमॅन जावन आमचो बडवो आमकां राखून व्हरता. आमी हांगासर आसां, बसल्यां, सकाळीं उठल्यां, आयल्यां, राती न्हिदिल्ल्यां, सगळें आमचें जिवीत बडवो नातलो जाल्यार आमकां राखूंक कुत्त जायना. एक वॉचमॅन कशें घर राखता, एक वॉचमॅन कशें एक दारवाटो राखता, एक वॉचमॅन कशें एक बँक राखता, दीस रात म्हणल्यार बरी जागो आसता, तशेंच वॉचमॅना बरी राखून बडवो गार्ड जावन आसा, रक्षण दिता आमकां. तिसरें जावन आसा इंटरसेशन म्हणटा आमी. विनाती करता आमचे पासून तें उगडापण ग्रंथ आमी वाचता. आमची मागणी, आमची तेसवां, आमचे इरादे, आमचे आत्रेक, आमची सगळीं काळजां मोनाची, दूख रुदान, आमची चिन्नां बरी, दुखाची चिन्नां, बेजाराची चिन्नां, मागण्याची चिन्नां देवा मुखार सांगूंक
विनाती करता, मजत करता हर एक दीस. त्या देखून आमचो फ्रेंड जावन आसा राखण बडवो. त्या राखण बडव्या मारिफात देवा लागीं उलोवंक, त्या राखण बडव्या मारिफात देवाची कृपा मागोवंक, त्या राखण बडव्या मारिफात देवाचो उपकार जोडूंक, त्या राखण बडव्या मारिफात देवाक अर्गां दिवंक इंटरसेसर जावन आसा, मजतर जावन आसा राखण बडवो. देखून प्रोटेक्टर, गार्ड आनी जावन आसा आमकां मजतदार. The very significance of the guardian angels to protect, to guard and to intercede. आमचे पासत विनाती करूंक ते नातले जाल्यार आमी आमचेच तकी आसता आसले. हांव पूण देवा लागीं बरें उलोवंक, खोटेपणाक, काळोखाक, वायटाक सांपडनाशें आमच्या अंतस्करण प्रमाणे आमकां सांगूंक, कांतोवंक आनी तुवें करचें सोमा न्ही, तुवें करचें तें सोमा. टू टेल वॉट इज रॉंग अँड वॉट इज रायट, द कॉन्शियन्स म्हणटा आमी, त्या प्रमाणे इंटरसीड करूंक राखण बडवो आसा. देखून मोगाचे भाव भयणीनो, पवित्र पुस्तकांत आमी पोरण्या सोल्ल्यांत, नव्या सोल्ल्यांत राखण बडव्या विशयांत आयकत हांव, वाचता हांव, जाणां. आतां आमी आयकल्लें मातेवाच्या वांजेलांत अध्याय 18 वोळ 10. पळया, ह्या ल्हाना पैकी कोणाकी तुमी बेपारवा करिनाकात, भुरग्यांक जावं दी आनी कोणाक जावं दी. ह्या ल्हाना पैकी कोणायकी तुमी बेपारवा करचे न्ही, इन्सल्ट करचे न्ही, तिरस्कार करचे न्ही, ह्युमिलिएट करचे न्ही, चण सोडचे न्ही. कित्याक हांव तुमकां सांगता, सर्वेस्पर देव म्हणटा, सर्गी ताचे दूत, ह्या ल्हानांतल्याचे दूत, ह्या भुरग्यांचे दूत आनी कोणाचे राखण बडवे, सर्गी आसात ते दूत सर्गींच्या बापाचे मुखामळ कळनासतना पळयतात. 24/7 हर एक घडये बापाचे मुखामळ सर्गी आसचे दूत भुरग्यांक सांगता, बापाक पळयता. देखून तुमी कोणाकी बेपारवा करिनाकात, इन्सल्ट करिनाकात. धर्मदूताच्या कृत्य पुस्तकांत आमी वाचता, आतां आयकल्लें तें वाचप. अध्याय 12 वोळ 7-10. लोका सर्सी हेरोदीन पेद्रूक लोका सर्सी धाडलो, पेद्रूक धाडलो. त्या दिसाचे आदले राती पेद्रू 2 पारेगरां मोदें न्हिदोन आसलो. हेरोदीन पेद्रूक धरलो आनी त्या पेद्रूक बंदेंत गेलो. तिसल्यान आनी इसल्यान पारेगार आसले. 2 सांकळींनी पेद्रूक बांदून गेल्लें. बंदेच्या दारवाट्या सरसी पारे राखण करनासले. अशें आसता एकाच सणे तांच्या बगलेक सर्वेस्पराचे 2 दूत उबे रावले. वॉचमॅन आसात जाल्यार हे 2 दूत उबे रावले. त्या दुतांनी पेद्रूच्या कुसळाक लोव तापुडले, फाटल्यान तापुडले आनी म्हळें ताका जागोर म्हळें, उठ उठ उठ, वेगी उठ. ह्या दुतांनी म्हळें. तितल्यार ताच्यो हाताच्यो सांकली तुटून पडल्यो. दुतांनी तुटून घाल्यो. तवळ त्या दुतान म्हळें, तुजे कमर बांद, तुजे पॅन्टाक कमर बांद आनी शेलो घाल. पेद्रून तशेंच तें केलें. तुजे पॅन्टाचेर कमर बांद, उस्तूर बांद आनी वाणो घाल, वाणो घाल, वाणो घाल म्हळें पळय राखण बडव्यांनी. पेद्रून तशेंच तें केलें. त्या देखून परत्यान म्हळें, तुजो शेलो पांगर आनी म्हज्या फाटल्यान ये. पळया, बंदेन तसले सुटका दिली पेद्रूक. बंदेन तसल्या सुटका दिली बडव्यांनी. निर्गमन ग्रंथांत आमी वाचता, अध्याय 20 आनी 3 वोळ 20. तुमच्या वाटेक राखचे खातीर आनी तुमकां तयार केल्ल्या इस्रायल गांवाक, त्या गांवाक वेचे खातीर हांव म्हज्या दुताक तुमच्या खातीर धाडटा. म्हज्या दुतांक ह्या 40 वर्सां देवाचे बडवे दूत राखून आसले. पूण एक बात, त्या बडव्यांक तुमी मान दिवन चला, तांचे उतार आयका, ताका विधेय जावन अविधेय जावन चल नाकात, विधेय जावन चला. आनी ह्या अविधेयपण हांव बिलकूल बगसूं सोना, कित्याक म्हजें नांव तांचें तें आसा. हें आमकां सांगलें आज मोगाच्या भाव भयणीनो.
आमकां हर एकल्या खातीर देवान मुखार वेचाक, फाटल्यान वेचाक, सायडीन आसच्याक दुतान धाडल्यात. हर एकल्याक आमकां दूत आसात. नाजाल्यार आमी हांगा कोणी देवाची काकूळ नासतना एक सेकंडी वाचना हांव. पापा मरण पावलो, पापा फ्रांसीस म्हणटला. उदक नासतना मनीस 2 दीस वाचोत, ऑक्सिजन नासतना 1 दीस म्हणी वाचोत, पूण देवाची काकूळ नासतना बिलकूल 1 सेकंड वाचना हांव आमी. तशेंच हे दूत नासतना 1 सेकंड आमी वाचना हांव. आमच्या फाटल्यान मुखल्यान आसात, देखून आमची वाट व्हरतात ते. देखून तुमी म्हणटा देव तांकां आयका, तांकां आविदेय जायनाकात, तांकां गौरव दिया, तांकां मान दिया, कित्याक म्हजें नांव सोरेस्पर देवाचें नांव तांच्या हातांत आसा. देखून आमच्या फाटे येयल्ल्या राखण बडव्यांक आमी विदेय जावया, आयकया. देवाचें उतार आयकून जे बरें ते करतात. आमच्या मतीन बरें चिन्नां घालतात, आमकां बरे वाटेन चलोवंक करपाक करतात. खंयचें बरें खंयचें वायट न्ही म्हूण ते सांगतात. तुवें खंयचें बरें तुवें खंयचें वायट म्हूण आमकां एग्जाम आमकां मतीन जावन सांगतात. त्या प्रकार विदेय जावया, आविदेय जावचें न्ही. टायट पियोवन आसलें आनीक पियोवचें न्ही. टायट सिगरेट वटले आनीक सिगरेट वटचें न्ही. टायट गुडका घेतले तें जावचें न्ही. तांकां सांगलें बरें पिये नाका, सोरो पिनाका बरें न्ही, सिगरेट वडिनाका बरें न्ही, मोसर करनाका बरें न्ही, बक्षी ताका बरें, कालतो जावन चल बरें, हें पुरा सांगचें बडव्यांनी. तांकां विदेय जाया, तांणी सांगलें आयका, तेन्ना तुमकां ते राखून व्हरतले. कित्याक म्हजें नांव तांच्या हातांत आसा, म्हजें नांव तांच्या हातांत आसा. ते राखून बडव्या मारिफात आमकां दीस रात राखून व्हरच्याक, तांकां विदेय जावन चलच्याक, तांकां मान दिवच्याक, गौरव दिवच्याक, देवान धाडलेल्या दुतांक आमी वळखोवच्याक, दीस रात तांचे सांगता फ्रेंडशीप करच्याक. सा फ्रेंडशिपा वरवीं देवाचो मोग जोडच्याक आमी मागया. आमेन. स्वीकार कर बाबा काणिको आमच्यो, भक्तीन भेटयता तुका आमी त्यो. स्वीकार कर बाबा काणिको आमच्यो, भक्तीन भेटयता तुका आमी त्यो. तुझ्या पुता आमच्या तारका, आपणाकूच भेटयलो खुर्साचेर मरण. जेजू सांगता आमकांच भेटयता, ताच्या बलिदाना वांटेली जाता. स्वीकार कर बाबा काणिको आमच्यो, भक्तीन भेटयता तुका आमी त्यो. स्वीकार कर बाबा काणिको आमच्यो, भक्तीन भेटयता तुका आमी त्यो. विदेशी आयल्या दिनवाशी काळजान त्यो तुका अर्पिता. आमकां सामी तुका काणीक जावन दिता, स्वादीक भोगान तुज्या जियोंक आशेता. स्वीकार कर बाबा काणिको आमच्यो, भक्तीन भेटयता तुका आमी त्यो. बाबा तुझ्या पुता आमच्या तारका, आपणाकूच भेटयलो खुर्साचेर मरण. जेजू सांगता आमकांच भेटयता, ताच्या बलिदाना वांटेली जाता. स्वीकार कर
म्हज्या भाव भयणीनो म्हज्या आनी तुमचे बलिदान सर पदवेदारा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण तुमी मागत. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाकडे महिमेक आमच्या नक्की सुविचार धावाक सर्वस्वत मानून ओ पवित्र देवा पवते परी या वाकडण्याच्या बलिदानांत वांटो घेवं आमचे राखण्याचे दूत आमची काळजां तयार करूं ही आमची भेटवणी तुजे मकार ते व्हरून पावों आनी अशें सरकार तामान आसतना तुका वाकणटात तशें तांच्या आदारान आमचे जिवी संवसारान तुज्या वाकणण्याचे निरंतर बलिदान जावं हे आमी मागता क्रिस्तांच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांतय उबा. सर्वेस्पर आमच्या देवा देनवासुया. ओय अशें आमी करूंक पावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदरा आनी ससनाच्या देवा सर काळी सर्व ते जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवे आमी तुका दिन वाचूंक फावो हो कायदो निती सो आनी आमच्या फायद्यासू. तुज्या विश्वासी देवदूतांक आनी महादेवदूतांक वाकणतना तुजी महिमा आमी वाकणता कित्याक तांकां मान दितना तुका तांच्या रचणाराक आमी मान दिता. तांकां जर इतलो मान फावो कितलो अदीक तूं मरतो आनी परिवान फावो वंदन फावो तसलो देखून क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं तुजे महिमेवन संत सांस वयर सरगार हिसोब नातलो देवदूतांचो दळबार ताचे सांगता तुका प्रणिपात करून आमी संतोशान तुजी स्तुती गायता. Poet, 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 दरबारांचो सर्वेस्पर तूं. सकाळी संसार भर तुज्या वैभवा सगळी तुकाच सगळी तुकाच सगळी तुकाच सगळी तुकाच सर्वेस्पराचे सगळी तुकाच सगळी तुकाच सगळी तुकाच सगळी तुकाच. बापा खरंच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही तेणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हणे हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. त्याच परी जेवण जाताच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हणे तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्ते कराराचें हें रगत पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हे म्हज्या उगडासाक करात. Babarta so good purgatoria. Jesu melo, Jesu जीवन साला, Jesu novia etolo.
बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो मी भक्तीपणे उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो ही सोडवणीची कास तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक तुवें आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगा सेवतेले आमी सोमेजता पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण नम्रतेन मागता सर्वेस्पराक्य प्रतिमेचेर विस्तारले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी लियो आमच्या भगवंत बाप्पा जराल्ड आमच्या गोवळी बाप्पाने सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जिवंतपणाचो बरोवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाऊ भयणीची काकुळत कर एकेडी बरो मौन रावन आमच्या कुटुंबांत अंतरले आमच्या मोगांचो उगडास काडया तांकां आनी तुजे इश्ट खातीर मेल्ल्या सोमेस्ता तुजे पडजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर आमा सोमेस्ताची दया कर म्हूण आमी मागता हांव कारमरये देवाच्या माये सांगाती सांजुजे तिसोपती भगवंत धर्मदत्त सालोरेन्स सांत आंतोन सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर सस्नाच्या सुखात आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमच्या सडवणदार जेजू क्रिस्ताची आज्ञा मनात धरून ताणें शिकयलें तें प्रार्थन दीर्घेवन म्हणया आमचे बापा सगळ्यांच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजे कशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या मुक्षिता तशें आमची बदकां बोगोस आनी आमकां ताणेन पडोवन दिनाका पूण वायटांतली तूं आमकां सर्वेस्परासर वायटांतले विघ्नांतले आनवरांतले अवघडांतले आपायांतले पिडे शिडेंतले अवचित्तराच्या मरणांतले आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय समाधान आमकां दी सर्गींचे बाग आनी आमचे सडवणदार जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशान आत्रेकतेल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सर पातकांतले सुटय आनी सर आकांतांतले वाटय कित्याक जोडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दंतुतांक म्हणे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावडत्यांचेर दिश्ट घाल तुज्या कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी आमकां एकवटान सांबाळ तूं जियेता राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन सोम्याची शांती तुमचे सवे आसूं एकामेकाक शांती दिया संसाराचे पाप पडले आमची काकूत देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दे आमकां शांती दे ओ जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी सुम्या तूं म्हजे भितर येवचे म्हाका फवना पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली मोसो गोळी काय नावणे म्हाका तरणे तन आसले कडे सोरो दिता म्हाका सोमी मोसो गोळी काय नावणे म्हाका
पुरुषांचे काण जावंक तुवें आमकां दिलां देखून ह्या तुज्या दुताच्या सेवे पासत संतोष बरे काळजान आमी तुका दिन वाचता ह्या संवसारी परिणाम जेजू एकलोस आमच्या वाटेचो उजवाड आमचे वकात गटायचे पोशाण म्हण वळखूंक हे आमचे सर्गीचे सांगत आमचे मन सदां जागे दवरूंक अशे शांतीन तेंची विसरल्या उपरांत तांच्या सांगता तुझे मुखामळ रूप रूप बघूंक आमकां फोव कर हे आमी मागता क्रिस्तांच्या सोम्या वरवीं आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं आणि सर्पद्वेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं वचून यात क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडता. क्रिस्ताचे प्रधान याजक आणि
आराधन भोव अपुर्बायन सलोन वेल्ले मागण्याचे याजक म्हूण नांव वाडले भोव मनादीक बाप आल्बर्ट डिसोजा हेस बेजिलिकाचे रेक्टर आनी विगार ते जावन आसात तांकां हांव बरें मागता आनी धन्यवाद पटयतां. आयची तेरसाची आनी लितुर्जी जबाबदारी सलोन वेल्ल्या लितुर्जी समितीक देव बरें करूं. सर्गींचे भोव दयाळ बापा प्रत्येक रितीन ह्या दिसाक तुका आमी अर्घ दिता आसतना बडव्यांच्या फेस्ता दिसा प्रत्येक रितीन आमकां तूं कुमोग करताय. जशें बडवे आमचे सवय आसात तशेंच तूं आमचे सवय आसाय आनी हांगासर आमकां ह्या फिरगसींत प्रेस्तराच्या दिसा सभार कुमोग आनी आर्थीक सहाय तूं दिताय. आमकां दिवचे सर्व प्रयोजकाचेर तुजे आशिर्वाद घाल. जशें ह्या वातीत हांव उजवाड फंगता गी तशेंच तांच्या घरांत हांव उजवाड फंगोवन दी आनी तांकां बरेंपण लाबो दी म्हण आमी मागता हांव क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आतां नांवां आपयल्यानी मुखार येवचें आनी प्रधान याजका लागीं मानाच्यो वाती स्विकार करच्यो. जेवणाक वंतिके दिल्ल्यांची नांवां जॉन्सन फ्लेवी डिसोजा गुंड्याडका, जॉन्सन फ्लेवी डिसोजा गुंड्याडका, मेल्विन फेर्नांडीस पंजोटू, मेल्विन फेर्नांडीस पंजोटू, लोबो फॅमिली शिरवा, लोबो फॅमिली शिरवा, जोसेफ बारेट्टो एंड फॅमिली बसरूर, जोसेफ बारेट्टो एंड फॅमिली बसरूर, निक्सन अल्वीरा लोबो किन्निगोळी, निक्सन अल्वीरा लोबो किन्निगोळी, फिलिस्टिना मस्करेनस नकरे, फिलिस्टिना मस्करेनस नकरे, फ्रांसिस एंड फॅमिली मँगलोर, फ्रांसिस एंड फॅमिली मँगलोर. हाची वर्णाक वंतिके दिल्ली ॲल्स्टन ॲश्ले रेबेरो मुंबई, मुंबई ॲश्लिन ॲल्स्टन रेबेरो मुंबई. हाचे मुर्तोमू फेड्रिक फ्रुटाडो एंड फॅमिली मोगर्नाड, फेड्रिक फ्रुटाडो एंड फॅमिली मोगर्नाड, लोबो फॅमिली शिरवा, लोबो फॅमिली शिरवा, आल्बर्ट फ्लोरिन एंड फॅमिली अलंगार, आल्बर्ट फ्लोरिन एंड फॅमिली अलंगार, सिस्टर एन्सिला विशांता मरिया फेर्नांडीस आंध्रा, सिस्टर एन्सिला विशांता मरिया फेर्नांडीस आंध्रा, जोसेफिन फेर्नांडीस एंड फॅमिली उप्पुंदा, जोसेफिन फेर्नांडीस एंड फॅमिली उप्पुंदा, वेनिशा कॅस्तेलिनो पांगळा, वेनिशा कॅस्तेलिनो पांगळा. जर कोणाची नांवां सोडून गेल्यानंतर तांणी येवन वाती स्विकार करीत. पात्रोण आमच्या विस्तार पलगणा देवाच्या दुबळ्यांच्या आसऱ्या सर्गींच्या पावतो राखण्या आमच्या मोगाच्या. सालोरेसाक मागणे येजैतेवंत मार्तेरा सालोरेसा तर्ण प्रायस बवर्ता खातीर कठीण गोश्ट सोसून जीव दिल्ल्या आयक आमचे कालते मागणे. वर्तपातयेन आमी तुजे सरशी आयल्या जीव बवर्त तेर बरोवसो देवासो आनी आमच्या पेलासो करो मोग आमकां जोड दी. आमच्या पेसाक सरी जावन निस्कळपण आमचे थंय परजळ अशें कर. आमचे सर्व आत्मीक आनी संवसारी वडिलांतय कालतेपण आमी दाखयशें कर. दुबळ्या धाकट्यांक पिडे शिडेन आनी कश्ट अनवरांत आसल्या आमच्या संदर्भा प्रमाणे आमी पावशें कर. अनभवार्थ्यांक आनी भवार्थ्यान शेळिल्ल्यांक सर्गीचो उजवाड आनी देवाची वळख मेळाशी कर. तुजे बळादीक मजतीन देवाचे राज संवसारार विस्तारून दी. आमच्या कुडी आत्म्याच्या सर्व गरजांनी आमकां प्राव. प्रत्येक जावन सालोरेसा मुखांत्र आमकां लाभल्या उपकाराक अर्घ दितात. सबार जाणां अर्घ दितात. एग्जामांत पास जाल्ल्याक, काळजाची पिठा संपूर्ण तरान गूण जाल्ल्याक, ऑपरेशन नासतना पिडा गूण जाल्ल्याक, बरी सैरीक फोव जाल्ल्याक, जर्मनीची विजा मेळ्ळ्याक, बरी भलायकी फोव केल्ल्याक, परगवांत बरें काम मेळ्ळ्याक, पांय दुखो आनी
हात दुख गुण जाल्ल्या अर्गां तुका सुम्या जेजू Ergan tuka महिमा तुका सुम्या जेजू महिमा तुका आराधन तुका सुम्या जेजू आराधन तुका वंदन तुका सुम्या जेजू वंदन तुका स्तुति तुका सुम्या जेजू स्तुति तुका सुम्या हालेलुया 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 सबारते सवा आमच्या मुखार आसात 120 जाणांक बरी भलायकी मेळोंक 20 जोड्यांक भुरग्यांचे देणे फावो जावंक 25 जाणांक बरी सैरीक मेळोंक 70 जाणांक बरें काम मेळोंक 6 जोड्यांक काजारी जिवीत बरें जावंक 15 जाणांचे घराचे समस्या परिहार जावंक चोरी केल्ले भांगार पाटी बऱ्या रितीन मेळोंक 12 जाणांचे कॅन्सर पिडा गुण जावंक 5 जाणांची मानसीक पिडा गुण जावंक 9 जाणांची पाट दुख आनी कणाचे दुख गुण जावंक 12 जाणांच्या पेंकडाची दुख गुण जावंक 6 जाणांचे अस्थमा 7 जाणांचे पोट दुख 12 जाणांचे शिरांची पिडा गुण जावंक 7 जाणांचो रिपोर्ट नॉर्मल येवंक तेगांच्या पायांतले किळे गुण जावंक 12 जाणांक आंगाराची कातीची पिडा गुण जावंक दोगांक केसोळी गुण जावंक 25 जाणांक समकोळ ना पयस जावंक हे सर्व इरादे आम्ही सालोरेसाच्या मजतीन गाऊन मागया Mucha somia, mucha tenia, maka tu magong shikat. Mucha somia, mucha tenia, maka tu magong shikat. Somia magong shikat. Somia magong shikat. Somia magong shikat. Somia magong shikat. 11 जणांचे वेरिकोस दोघांची गोमटी दुखू 12 जणांचे बावळो दुखू 6 जणांची गॅस्ट्रिक पिडा 17 जणांचे एलर्जी गुण जावंक 16 जणांचे बीपी शुगर कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल जावंक 6 जणांची किडनी पिडा गुण जावंक 4 जणांची लिव्हर पिडा मूल्यवादी मायग्रेन गुण जावंक 9 जणांनी दिल्ले पैसे पाटी मेळोवंक 11 जणांचे कोर्ट केस इत्यार्थ जावंक 6 जणांचे पयन बऱ्यान जावंक 12 जणांक बरें काम फावो जावंक 5 जणांक वायट सवयेंत सुटका मेळोवंक 11 जणांक फुडार बरो लाभोवंक 12 जणांक कामांत भद्रती मेळोवंक आनी सांबाळ मेळोवंक एकल्याचे पित्तकोशांत असले गुळे ना पयस जावंक 4 जणांचे मन परिवर्तन जावंक आमी मागून घावया Cinyenira zatana, rite ponte boktana, somia magong shika. Konti dukan burtana, dubau maka dostana, somia magong shika. Mocha somia, mocha tania. पंचवीस जणांक परगांवांत बरें काम मेळोवंक 12 जाणां भुरग्यांनी सुडाळ उलोवंक त्या भुरग्यांचे ADHD समस्ये आनी दोगांचे ऑटिझम समस्ये परिहार जावंक 20 जणांच्या मतीक समाधान मेळोवंक 8 जणांच्या आर्थीक समस्या परिहार जावंक 17 जणांक विजा मेळोवंक 12 जणांक जैलांत असो मनीस निरपराधी म्हूण रुजू जावंक 8 जणांक रातीची न्हीद बरी पडोवंक 14 जणांचे रीण फरीक जावंक कुमोक मेळोवंक 30 जणांच्या हातापायांच्या गांठीची दूख गुण जावंक 16 जणांची शेळ ताप कोंकली गुण जावंक गर्भांत आसच्या बाळशाची वाडावळ बऱ्यान जावंक 11 जणांनी आमाल पियेवन सुटोवंक 6 जणांची डिलिव्हरी बऱ्यान जावंक 4 जणांची सर्जरी बऱ्यान जावंक आमी मागून घावया कुटुंबान समाधान नासतना मोण आमची कुसकाताना सोमिया मागोंक शिकय विघ्न अनवारा येताना कष्टांत हांव संप्राताना सोमिया मागोंक शिकय मोच्या सोमिया मोच्या तनिया आमकां तूं मागोंक शिकय प्रत्येक तेसावां देवून आमकां मागोवंक सांगलां तेगांच्या पांयांक बोळ मेळोवंक
ताणी बेगीन चलचें बरें जावंक ओलिव्हर म्हणल्या भुरग्यांक काम मेळोंक फेडरिक गोन्सालेस म्हणल्या भावाक पायाचें ऑपरेशन जावन बेगीनच बरो जावंक रिवन लोबो म्हणल्या भुरग्याची पोटदूख बेगीनच गूण जावंक एका भुरग्याचे ब्लड एलर्जी गूण जावंक एका भावाचें हर्निया ऑपरेशन नासतना गूण जावंक एका भयणीची डिलिव्हरी बऱ्यान जावंक हाचे सगळें आमचे सर्व इरादे लोरेसा मुखांतर समर्पण दिवया. आमच्या कुटुंबाचे कश्ट बेजाराय दूख समस्ये मोतीची कुडीची अस्वस्थकाय सोम्याक आमी समर्पण दिवया. जर आमी कितें इरादे दवरून हांगासर आयल्या ते सोम्याक आमी समर्पण दिवया. आमच्या भुरग्या बळांक आमच्या फुडाराक आमच्या युवा जाणांक तांच्या फुडाराक आनी आमच्या घरांत आसच्या पिडेस्तांक अस्वस्थ आसल्यांक आनी कामाच्या आशेंत आसल्या सर्व लोकांक सोम्याक सालोरेसा मुखांतर समर्पण दिवया. खंडीत देव बरेपण करतलो म्हणून मागोवन गावया. पिडेंत हांव पडताना कंगल जावन बसताना सोमिया मागोंक शिकय सर्वा म्हाका सांगताना एकसुरो हांव जाताना सोमिया मागोंक शिकय म्हज्या सोमिया म्हज्या धनिया म्हाका तूं मागोंक शिकय म्हज्या सोमिया म्हज्या धनिया म्हाका तूं मागोंक शिकय. ಸಂತ ಲಾರೆನ್ಸನ ಹೆಸರಿನ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರಂತ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಕಷ್ಟ ರೋಗದಲ್ಲಿ ನಿಜನದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಅವರಿಗೆ ಸಂತೈಸಲಿ ಅವರನ್ನು ಮುಕ್ತಿಗೊಳಿಸಲಿ ಎಂದು ನಾವು ಬೇಡೋಣ. ಮೇ ದ ಲಾರ್ಡ್ ಟಚ್ ಅಂಡ್ ಹೀಲ್ ಆಲ್ ಆರ್ ಡಿಸೀಸಸ್. ಮೇ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸರೆಂಡರ್ ಆಲ್ our mental and physical problems to him. Let's cast all our burdens, all our tensions and all our necessities to him. He will surely hear us. He has said nothing is impossible for me and he hears us. Let's surrender all our intentions in loving hands of God. Somiya magong shikay Somiya magong shikay Somiya magong shikay Somiya magong shikay. शेकी बावार्थ प्रमाणे बरे क्रिस्तांवची निचियो बागी मरण मरण सरगार तुझे संगाता ससनाक देवाक होगोळसीचे भाग आमकां सोमेस्तांक फावो कर. आमेन. आमचे बापा सर्गेंच्या तुझे नांव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी खुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दीस पडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पदकां बगोस आनी आमकां ताळ्ळेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. Salores martirama pasot vinatikar. Tuझ्या बसने मी पोहोचूंची काती. प्रार्थूया. हे सर्व पदवेदारा देवा भगवंत लोरेसान आपल्या वळवळाच्या उज्याचेर सैत वर्ष तुवें केलें. आमच्या अवगणाची खेंडां आमी पालवाशी कर म्हूण आमी तुजे लागीं लाल येवन मागता क्रिस्ता आमच्या सम्या वरवीं. आमेन. आतां याजक विशेष रितीन पेडे आसता पासत मागतले आमच्या कुटुंबांत आमच्या समाजांत आमच्या घरांत आमच्या फिरगसनाचे सर्व पिडेस्तांक आस्पत्र्यांत वळवळच्या सर्व पिडेस्तांक गताधरणांतल्या सर्व पिडेस्तांक सम्याक सालोरेसा मुखांतर समर्पण दिवया. सोम्याचे नावी आमचो आदार ताणें रचला सर्ग आनी सोम्या संवसार दयेन आयक मोचे मागणे आनी मुची बाप तुजे सशीन पावोवंकी. सोमी तुमचे सवे आसूं तुमच्याय सवे आसूं. प्रार्थुया. सरपद वेदरा आनी ससण देवा तुजी गुण करची सकत पिडेस कुडीनी वतून कस्तूंच्या तुज्या भुरग्यांक तूं आशिर्वादीत करताय व्हडा मोगान सांबाळताय. ह्या तुज्या विश्वासी साकरांचेर तूं दयाळ दिश्ट घाल. पातकाच्या शिक्षांत हांव रेवडलेल्या सर बांदपासंतले तांकां सोडय. मोतीची आनी कुडीची सर दूख तांचे तावन पयस कर. तुज्या अगणीत काकुळतीचेर पातयेवन आयिल्ल्यांक तांकां तुज्या भक्ता सालोरेसाच्या प्रत्येक माजतेन कुडी आत्म्याची भलायकी लाभय. ह्या बजलिकांत तुज्या दैवीक सावसाचो संतोष आनी समाधान तांकां मेळ्ळां म्हणली दादोसकाय तांची जावं दी. अशें तांणी चांती दवरिल्लीं तुजी साकरां
जेजू क्रिस्ताचे शिकवण्यांनी देखी प्रकार सोलोवन तुजो मोग आनी बरेपण पासरची करी भक्तिवंत जावन जियोवचे आनी ताका महिमा दिवचे भाग तांकां फावो कर क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे सोमे रावो तुमचे संरक्षण करूं तुमच्या भितर तो रावो तुमकां सांबाळ व्हरूंक तुमच्या मुखल्यान तो रावो तुमकां वाट व्हरूं तुमच्या फाटल्यान तो रावो तुमकां राखून व्हरूंक तुमचे वयर तो रावो तुमकां आशिर्वाद दिवं आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो सान लोरेसा मरिफा तुमचेर तुमच्या कुटुंबाचेर भुरग्यांचेर आनी समेस्तांचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. आता याजक तुमचे कडेन पवित्र उदकाची शिंपडणी आनी पवित्र तेलान तुमकां मागतले. ह्या वेळार आमची काळजां मनां अंतस्करणां सोमी नितळ करून दी आनी आमकां सर्व पिडे शिड्यांतले गूण करून दी म्हण मागया आनी भक्तीपणी हातूंत वांटो घेवया. Borati करचीनी पवित्र आत्म्या पुरपे सागोरा आमचे तो देवो आमचे तो देवो पवित्र तुझी कृपा लागोय तुझी कृपा पवित्र आत्म्या कृपे सागोरा आमचे तो देव आमचे तो देव Jesu'च्या मोगान Jesu'च्या मोगान ताच्या मोगान पवित्र आत्म्या पुरपे सागोरा आमचे तो देव आमचे तो देव पवित्र आत्म्या पुरपे सागोरा आमचे तो देव आमचे तो देव एकवट आमचो सदां स्वाडय सडय पोवीस बाबादूम आधार लाभय आधार तुझो पवित्र आत्म्या पुरपे सागोरा आमचे तो देव
떠내온 예 아버지 보내고 Salore sa patron आमच्या वैसान पलगणा देवाच्या तोपल्यांच्या आश्रय सगळींच्या मावतूराक आमच्या मोगाच्या Salore sa patron आमच्या वैसान पलगणा देवाच्या 우브야자 아스스기자 남자 모가자 들왜 모가지 보비 서베지 उपलगप्यातै तुवे देखले मोगा सेवेचे जीवन ते तुझे मार्तीरपणा सोंग्या करपिले Salore sa patron आमच्या विस्तार पलगणा देवाच्या उपल्यांच्या आसरा सर्गींच्या मावतूराक आमच्या मोगाच्या जिजुरायाचे राजने शांतीचे संसारार तुवें प्रसार केले मोगा त्यागाचे सक्रिफिसाचे जेणे जिजायाक समर्पिले Salore sa patron आमच्या विस्तार पलगणा देवाच्या उपरांच्या आसरा सर्गींच्या मावतूराक आमच्या मोगाच्या Pirve mogaci, povic robeci, dupla dappiantăi tu vendecle. Moga savici, जीवन ते तुझे martirpona domnea cărpile. Salore sa patron आमच्या विस्तार पलगणा देवाच्या उपल्यांच्या आसरा सर्गींच्या मावतूराक आमच्या मोगाच्या जिजुरायाचे राजने शांतीचे संसारार तुवें प्रसार केले मोगा त्यागाचे सक्रिफिसाचे जीने क्रिस्तायाक समर्पिले Salore sa patron आमच्या विस्तार पलगणा देवाच्या सर्गींच्या मावतूराक आमच्या मोगाच्या
आमच्या विस्तार परगणा देवाच्या उभ्याच्या आसऱ्या सुरगीच्या रत्यांच्या मोगाच्या मुघाळ पुता सोवे अवकार मोरी आशीर्वाद दिवा आमकां जेजूच्या बुबुळीत काळजा आम्हा सर्वांक दितुचे आशीर्वाद भगवान ग्लोरेसा आम बसप विनंतीक भगवान कुर्सुचे कुरवे निवार आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.